स्टार्ट करूया. प्रेस गॉड. ओके, एक धाकटें मागणें करूया. मोगाला बापा, आमी तुका आर्गां दिता ह्या जाग्या पासत, ह्या घोडये पासत आनी आमच्या सगळ्या भाव भयणां पासत. आमी तुका आर्गां दिता पळयता आत्म्या, आनी तुका उलो मारता. तूं ह्या जाग्यार आसाय, आमचे मदें आसाय, आनी आमकां तूं जोण एकल्याक तुज्या उतरान, जेजूच्या उतरान तूं आमकां शिकयताय, आमकां सोजमायताय. तुजो गूट आमकां तूं दाखोवन दिताय. पवित्र आत्म्या, तुका आमी आर्गां दिता. जें आमी आतां शिकपाचें आहा, जें आमी उतर आयकोपाचें आहा, तूं आमकां तेजो अर्थ सोजमायताय. आमकां सोजमावपाक तूं सोंपे परीन उदाहरण दिताय, आनी त्या उदाहरणा प्रमाणे तूं आमकां दाखोवन दिताय कशे भाशेन आमी सारकें भावार्थाचें जिवीत, क्रिस्ता मानता तसलें जिवीत, भावार्थाचें जिवीत आमी चलपाक तूं आमकां शिकयताय. म्हणून आदीस फुडें तुका आर्गां दिता. जेजू, तूं आमचो दोनी, तूं आमचो सोरोंडार, तूं आमचो देव. हें स्वत आमी ह्या गुटाचो स्वत, हो गूट आमकां आनीक आनीक तूं आयच्या दिसाय सोजमायताय म्हणून तुका आर्गां दिता. आमचे दोळे थंय उखडल्याय तुज्या उतरा प्रमाणे. उतरान ते आमकां पवित्र आत्म्याच्या आदारान ज्यो आत्मीक वस्तू आसा तूं आमकां दाखोवन दिताय म्हणून, आनी तेजी उतराची आमकां तूं सोजमणी दिताय म्हणून तुका आमी आर्गां दिता. ह्या जाग्याचेर तुवें सारको कंट्रोल घेतलाय, आनी कितेंय अनबिलीफ आसत तेजेर आमी तुज्या नांवान, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान अधिकार घेता आनी हुकूम घालता. हे सगळे अनबिलीफ पळय आहा ते ह्या जाग्यासान काडून गेल्या, आनी आमकां तुज्या उतराक सारकें कान दिवन, सारकें आयकूंक, सारकें तें सोजमूंक तूं आमकां तयार केल्याय म्हणून, आमची काळजां तयार केल्याय म्हणून तुका आर्गां दिता. हेंच मागणें आमी करता जेजू क्रिस्ताच्या नांवान. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. ओके, आतां ब्रदर शिकयतालो तुमकां न्हू. कितें शिकले तुमी? बोगसणे दिवपाक. प्रेज गॉड. बोगसणे दिवपाक. आनी कितें शिकले? दुसऱ्याच्या आदाराक पावपाक. व्हेरी गूड. आनी कितें? दुसऱ्या सांगपाक. व्हेरी गूड. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो पयले आमी म्हणला बोगसणे दिवपाक. आमी मागणें कोत्ता न्हू, आनी म्हणटा की बोगसणे माग आनी तुका बोगसणे माग आनी तुका बोगसणे. प्रेज गॉड. म्हाका कोणे एकल्यान सांगलें, म्हणजे सोजमायलो आनी म्हाका म्हणटालो देवा कोणें बोगसणे माग आनी देव तुका बोगशितलो. आयकलो केन्ना? प्रेज गॉड. देवा कोणें बोगसणे माग आनी देव तुका बोगशितलो. सारकें आहा? प्रेज गॉड. कित्याक सारकें ना? देवान ऑलरेडी आमकां बोगशिल्या, तेका लागून देव म्हणटा बोगसणे माग आनी देव तुका बोगशितलो. प्रेज गॉड. आतां आमी म्हणटा न्हू बोगसणे दिवंक जाय. बोगसण आमी केन्ना दिता?
वायट कोता ताका बोक्षिता करेक्ट प्रेज द लॉर्ड हें करेक्शन करूंक जाय ओके मॅथ्यू 7:7 कितें म्हणटा वाच पया ओके मॅथ्यू 7:7 दॅट इज मॅथ्यू 7:1 ओके माग वाच 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 जाते सुसेगाद वाच खूप टायम आहा प्रेज गॉड आता बरो ब्रेकफास्ट केला आमी प्रेज गॉड वाच ओके आता देवाचें उतर कितें म्हणटा माग आनी तुमकां मेळटलें आतां हांवें तुमकां पयलीं विचारलें बोक्षणे माग आनी तुमकां बोक्षणे मेवतलें आतां कन्फ्युजन येयलें आतां 2 मिनटां पयलीं हें क्वेश्चन विचारलें सगलीं कितें म्हणटालें ना 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 तें सारकें न्हू आतां हें उतर कितें म्हणटा मागात आनी तुमकां मेळटलें आतां आतां तुमी आयकलां हें बरयल्लें आहा तें आतां पोत्तून तुमकां विचारता हांव देवा कडेन बोक्षणे माग आनी देव तुमकां बोक्षितलो आतां खंयचें सारकें आहा आतां खंयचें सारकें आहा पत्तें वाच मागात आनी तुमकां मेळटलें आनी हांव पत्तें विचारता देवा कडेन बोक्षणे माग मागीर कितें जातलें देव तुका बोक्षितलो हें सारकें आहा ओ पयलीं आमी 3 मिनटां पयलीं म्हणलेलें तें सारकें आहा कितें म्हणटा अरे बाप रे प्रेज गॉड हें आतां दुसऱ्या लेवलार गेलें एक कंडिशन आसलें तर दुसरें कंडिशन आतां भयण कितें म्हणटा जाणा तुमी तरी बोक्षिना तुका बोक्षणे मेवचें ना सारकें आतां 3 कॅटेगरी जाले तर हिंगा प्रेज गॉड आयज हें शिकोया कित्याक देवाचें उतर म्हणटा माग आनी तुका मेळटलें आमकां सोरवण देवान कशे भाशेन दिल्या आमकां सोरवण देवान दिल्या दिवंक ना दिवपाची आहा दितलो दिल्या ती कशे भाशेन दिल्या ओके देवाचें उतर म्हणटा इंग्लीश भाशेन एफिशियन्स 2:8 तें कुरपा उतर एक आहा आनी बावार्थ उतर आहा पूण कोंकणी हितून तें कुरपा उतर ना वाच एकदां दोळ्याळे आहा न्हू म्हणजे मसी रायट पूण ग्रेस इज दोळ्याळे ओके एन कुरपा कुरपा आनी दोळ्याळे सेम ओके ओके प्रेज गॉड ओके सो दोळ्याळे आनी कुरपा एक उतर जालें आनी वाच पळय मातशें तें एफिशियन्स 2:8 एफिशियन्स 2:8 कोण रेडी आवाजा एफएस काराची 2 दुसरी आनी 8 स्लो स्लो कितें म्हणला पत्ते वास कारण देवाच्या दोळ्यायेन ओके भावार्थ उद्देशी तुमकां सोरवण मेवल्या आतां आमकां सोरवण कशी मेवल्या 2 वस्तू आहा एक इंग्लीश भाशेन म्हणटा ग्रेस ताका म्हणटा देवाची दोळ्या आनी कुरपा न्हू कुरपा ओ कुरपा आनी दुसरी वस्त भावार्थान एक जाली कुरपा आनी एक जाली भावार्थ हे दोनूय वस्तू उद्देशी आमकां कितें मेवल्या सोरवण मेवल्या प्रेज गॉड आतां ह्यो स्क्रिप्चर वो ही शिकोवण घेवन आमी हें सगलें आमी पळय म्हणटा आमी मॅथ्यू 7:7 वाचल्या
माग आनी तुमकां देव दितलो. आमी हें म्हणलां की बोयले आमी बोगसूंक जाय मागीर आमकां बोगसणे मेवतले, सारकें? ह्यो दोनूय वस्तू आमी सोजमाया हुंची सारकी आनी कशे भाशेन देव कित्याक म्हणटा माग आनी तुमकां मेळटलें. प्रेज गॉड. आतां सोरवण हे साल्वोसां पळय हा, हे आमकां देवान केन्ना दिला? 2000 वर्सां पयलीं. म्हणजे आमी ह्या संवसारान येवच्या पयलीं आमकां सोरवण मेवल्या न्हू. सोरवण पळय हा ती केन्ना जाल्या? 2000 वर्सां पयलीं. पूण आमी ती सोरवण ऑलरेडी देवान मांडून दवरल्या, म्हणजे ती सोरवण देवान जोडून दवरल्या, ती आमी केन्ना घेतल्या. जें देवान केलां, ज्यो वस्तू देवान केल्या, ओ ज्यो वस्तू देवान कुर्सान रावन आमकां जिखून घेतल्या, ताका म्हणटा देवाची दोळाय नाजाल्यार कुरपा. कितें म्हणटा? नाजाल्यार कुरपा. आतां देव पळय जितलें कोत्ता मनशा कोळा खरें, देव ज्यो वस्तू मांडून दवरल्या आमकां आपल्या पुता उद्देशी, ताका म्हणटा देवाची कुरपा. कुरपा म्हणजे कितें? जें आमकां फावना तें देवान आमकां मांडून दवरलां ओ करून दवरलां. ह्यो देव आनी कितें करपाचो ना, देवान हें सगळें मांडून दवरलां आनी हें आमच्या जिवितान ऑलरेडी आहा. फॉर एग्जाम्पल सोरवण, ही सोरवण देवान ऑलरेडी मांडून दवरल्या. केन्ना दवरलेली? 2000 वर्सां पयलीं. आमी आतां उतरांसान आमी उलयता पळय, उतराचो तें घेवन आमी शिकया. कित्याक उतरांसानूच आमी आनीक शिकतले आनी आमकां उगडासूय दोत्तलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. ओके, गो टू रोमन्स 5:8. रोमकाराची 5:8 वड. पूण आमी अजून पातकी आसल्या तेन्ना क्रिस्त आमचे पासत मेलो आनी अशें देवान आपूण आमचो मोग करता म्हूण दाखयलो. फुडें वाच. फुडलो स्क्रिप्चर. ताच्या मरणान लागून आतां आमी देवाक मानवलोली जातल्यो जाल्या. ओके 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 ओके. इंग्लीश भाशेन ते अटोनमेंट उतर आहा थिंगा. ओके. रोमन्स 5:9 अटोनमेंट म्हणजे कितें? देवान कितें करूंक जाय आसलें पळय कुर्सार रावन आपल्या रोगताचो praise God. But God command his love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Much more than being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him. Okay. आता पयलो स्क्रिप्चर तरी घेवशा आमी तो 8वो. थिंगा कितें बरयलां? आमी जेन्ना पातकी आहलीं, पातकान जियेतालीं, पातकाच्या रोताक आहलीं, पातकाच्या गुलामपणाक आहलीं, तेन्ना देव आमकां मेला. कितें बरयलां थिंगा? बट गॉड कमांड्स हिज लव टुवर्ड्स अस इन दॅट वायल. थिंगा बरयलां उतर पळय इंग्लीश भाशेन वायल. म्हणजे आमी जेन्ना पातकी जिवीत जियेतालीं तेन्ना आमकां क्रिस्त मेलो. प्रेज गॉड. आमकां आमी कितें कोत्ता पळय तें आमकां खबर पासून नासलें आसतली. आमी वायट जियेता वो कितें बोगसिना वो बोगसणे घेवंक जाय वो बोगसणे दिवंक जाय, हे पासून आमकां कांयच खबर नासली. आमकां क्रिस्ताची खबरच नासली. आमी क्रिस्त पासून वळखूंकच नासली. आमी थोडी हिंगा जाग्यार आहा, आमी क्रिस्ताची वळखूच ना. आनी देव कितें म्हणटा? तेन्ना पासून क्रिस्त म्हाजे पासून म्हाज्या पातकाक लागून मेला. प्रेज गॉड.
आनी हें देवान पळय कितें केलां क्रिस्ता उद्देशी, क्रिस्त पासून ह्या संवसारान येयलो ताका म्हणटा देवाची कृपा, देवाचो मोग जेजू उद्देशी आमकां देव दाखोवन दिता, ताका म्हणटा देवाची दोळ कितें ते भितर कृपा, कृपा. प्रेज गॉड. आमकां कितें दिसता मनशाच्या वाटेन, आमी देवाक कितें करूंक जाय, देव मागीर आमची कृपा आमकां दिता. पण हें उतर कितें म्हणटा, आमकां खबरूच नासली जेजूची, आमकां खबरूच नासली, जाणवायत नासली जेजूची, नॉलेजूच नासली जेजूची, तेन्ना क्रिस्त आमच्या पातकांक लागून मेलो. प्रेज गॉड. हेचेर एक बारीक नियाळ दवरया. हेचें म्हणप कितें, आमी कितेंय वायट कोत्ता जायत आतां वो केलां जायत, तेच त्या वक्तार बसून जेजून म्हाजी पातकां बोगशिल्ल्यां. हालेलुया. थँक यू जीजस. आनीक एक स्क्रिप्चर घेया, कोलोशियन्स 1:13 and 14. आमी हेचेरूच नियाळ करूया आयज. आमी बोगसणाच्यो खबर आयकल्या सकाळीं न्हू, देवान बोगसणें आमकां दिलां तरी केन्ना. आमी 2000 म्हणटा, पण आमी चालते जिवितांत जियेता न्हू, आमचें मातशें कितें कन्फ्युजन येयलें आमी सोदता देवान म्हाका बोगशिल्लें बोगसूं ना. सो आमकां शुअर जावंक जाय. केन्ना शुअर जातलें, आमचे कडेन असले डॉक्युमेंट घेवन आमी भोंवंक जाय, असले प्रूफ घेवन आमी दीस रात चलोंक जाय. कित्याक तो येता पळय तो वायट चिंतना घेवन आमकां कितें दाखयता, देव आमचेर रागार आहा, तें हें करूंक नाय, ताका लागून तुका आजून पासून हें मेळोंक ना. हालेलुया. ओके. Who has delivered us from the power of darkness and has translated us into the kingdom of his dear Son, in whom we have redemption through his blood, even the forgiveness of sins. Okay, Konkanin was. काळोखाच्या राजवटींतली ताणेंच आमकां सुटका दिली ओ दिवपाचो आहा. दिली. व्हेरी गुड. देन आपल्या मोगाच्या पुताच्या राजान आमकां भितर काडपाचो आहा. तेजे पयलीं वचोन पातकांचे बोगसणें मागूंक जाय, तेजे पयलीं वचोन कितें तरी वायट कितें आहा तें बरें करूंक जाय, आनी तेन्नाच देव हॅप्पी जातलो आनी आमकां आपल्या राजान भितर काडटलो. हांवें बरयलेलें आहा. प्रेज गॉड. फुडें. ताचे सोवे आमकां मेळ्ळी आमची सुटका. ओके. इंग्लीश भाशेन म्हणटा फॉरगिवनेस ऑफ सिन्स, म्हणजे आमकां मेळ्ळी. तें दुसरो 14 वाजला, 14 वाजला. 14 वाज. फुडें वाज, फुडें आख्खे वाज. ते 14 वाज आख्खे, 14 पद तें वाज. ताचे सोवे आमकां मेळ्ळी आमची सुटका, पातकां माफी. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीजस. आतां पोत्तून आमकां देवाचें उतर सांगता, आमची पातकां पळय बोगसणें आमी मागच्या पयलीं देवान आमकां बोगसणें दिलां. हालेलुया. थँक यू जीजस. सोरवण आमची दोन भाशेन, दोन वस्तू कडेन येता. एक जाली देवाची कृपा आनी दुसरें जालें देवाचो बावड. देवाचो बावड आमचे भितर आहा पळय तो, वो बावड आतां आमचो बावड जाला. वो बावड देवाचे कृपेक आमी एग्री जाता, वो देवाचे कृपेन आमी तो मिक्स करता. इंग्लीश भाशेन म्हणटा वो देवाचे कृपेन आमी आदार घेता, आनी तेजे प्रमाणे आमचें उलोवप जाता, तेजे प्रमाणे आमचें चिंतप जाता, तेजे प्रमाणे आमची जीण जाता, तेजे प्रमाणे आमचें आख्खें जीव जाता. हालेलुया. थँक यू जीजस. थँक यू जीजस. आतां हें शिकोवण पळय आमी सोजमातना परत हें क्वेश्चन तुमच्याच मनान येवंक जाय. माग आनी तुमकां मेळटलें. माग आनी तुमकां मेळटलें. सो बोगोर आमी हें शिकतना बसून हें तुमी उगडास धरूंक जाय. माग आनी तुमकां मेळटलें.
प्रेज गॉड. सी आन्सर दिवपाक व्हेरी इजी, बट प्रेशर येता तेन्ना न्हू ते आन्सर येयना. प्रेज गॉड. आमची जीण अशे भाशेन जावंक जाय, कोणीय आमकां कितें सांगत तूं दाल्लो जाल्यार दाल्लोच जावंक जायो. ते कानांतले घातले आनी बायल जाता, हांवें कानांतले घातले बायल जालो, हांवें स्कर्ट घातले म्हणून बायल जालो, म्हाजी आयडेंटिटी चेंज जायना. प्रेज गॉड. आनी आयडेंटिटी पळय म्हणटा आमची, आमी नोवीर वचना, ब्रदर रमेश नोवीर वचना तेजेर कितें उलयतालो आयकलां हांवें. ही नवी रोसना म्हणजे कितें, आमकां ऑलरेडी देवान बोगसणें दिलां. ही नवी रोसना म्हणजे कितें, आमकां देवान ऑलरेडी नवी केल्या. ही नवी मनशां म्हणजे कितें, आमकां देवान सगली करपा पळय मोग पळय दिवंक जाय आसलो तो ऑलरेडी ओतयला. प्रेज गॉड. आनी आमचें आदलें चिंतप कितें सांगता, तुवें कितें तरी करूंक जाय तेन्नाच की तुका माग आनी तुका मेळटलें. हालेलुया. सो आमचो बुन्याद खंय आसूंक जाय, देवान कितें केलां तेजेर आसूंक जाय. आमची बुन्याद खंयचेर आसता, संवसाराचेर म्हणजे कितें, दुसऱ्या केल्या तेजेर सोडून घाल, हांवें कितें केलां तेजेर दवरलेलें आहा. आमची बुन्याद खंय आसूंक जाय, जेजून कितें केलां ती तेका म्हणटा करपा. आमची बुन्याद खंय दवरलेली आहा, हांवें कितें केलां तेजेर दवरलेली आहा. जेन्ना मनीस हांवें कितें केलां तेजेर दवरलेलें आहा, तेजे रूट पळय म्हणटा, तेजें मूळ पळय म्हणटा तें रॉंग. क्रिस्ती जिवीत म्हणल्यार एक परफेक्ट जिवीत न्हू. क्रिस्ती जिवीत म्हणल्यार सारको तूं ओके, हे म्हणच्या पयलीं हांव कितें म्हणटा आयकात. आतां कोणें तरी सांगलें तुमकां वचात आनी पातकाचें बोगसणें मागात. हेजो मिनींग कितें जालो, तूं जाय आसा जर तूं 40 वर्साचें, एग्जाम्पल 40 वर्साचो, तुका जल्मला आनी 40 वर्सां पासून आसून कोणें तरी सगलीं पातकां केल्या पळय ती उगडास धरूं येता, धरूं येता. म्हाका कालूच कितें जालां खबर ना, आनी कोणें तरी म्हाका सांगलें पातकाचें बोगसणें, पातकाचें बोगसण, सगल्या तुज्या पातकाचें बोगसणें तूं माग आनी तुका बोगसणें मेळटलें. आतां बरें हांवें बोगसणें मागलें आनी 2 दिसांनी आनी खंयचो उगडास येयलो. हेजो म्हणून कितें जालो, बोगसणें इनकम्प्लीट. होय की ना, बोगसणें जालें इनकम्प्लीट. पूण देवाचें नदरेन आतां हें हांव पळय चिंततां तें कोणाचे बुन्यादीन जालें, म्हाज्या वस्तुकी. हांव आतां कितें उलयतां तें म्हाजे वस्तुकी, म्हाजी बुन्याद म्हणजे हांवें कितें केलां तें देवाक मानवलेलें जाता आनी मागीर देव हॅप्पी जाता आनी देवान कितें मानवलेलें आहा तें म्हाका दिता. कित्याक माग आनी तुका मेळटलें. अहें तरी चिंतप जायत जाल्यार हांव केन्नाच कुरपेन भरलेलें पळय जिवीत आहा, देव पळय आमकां करून दिलां मांडून पळय जिवीत दवरलेलें आहा तें केन्नाच आमी जिवंक पावचें ना. आनी आख्खो वत आमचें चिंतप खंयचेर आसतलें, हांवें पातक कितें केलां, पातक कितें केलां, कितें करचें आपणें, कितें करचें आपणें. प्रेज गॉड. केन्ना तरी तुमी पळयलां जेजू मुखार कोणें गेला आनी भावार्थान गेला आनी तो हॅप्पी नासतना येयला, जाल्यार आमचें मागणें सदांच हॅप्पी एंडिंगाक हॅप्पीनस आसता वो दूख आसता. आमी जितलें मागणें कोत्ता ते एंड ऑफ द डे म्हणजे मागणें सोंपल्या उपरांत आमी हॅप्पी आसता ओ आनी दुखी जाता. केन्ना चिंतला कित्याक जाता, जेजू मुखार गेला तो कोण तरी भावार्थान जेजू मुखार पळय गेला तो केन्ना तरी दुखी आसला ओ रिजॉयसिंग जाला ओ तो हॅप्पी जावन भायर येयला. इवन पिटर एंड जॉन पळय त्या क्रिपल्ड मनशाक हात दिता आनी म्हणटा
उठ जेजूच्या क्रिस्ताच्या नांवान. म्हाजे कडेन आय डोंट हॅव सिल्वर ऑर गोल्ड, बट इन द नेम ऑफ जीजस रायज अप एंड वॉक. तो हॅपी. पूण आमच्या जिवितांत जेन्ना आमी मागणें कोत्ता तेन्ना आमची खुशालकाय वाडटा आनी देंवता ओ तितलीच आसता. कित्याक देंवता? कित्याक आमी मागता आनी देव आमकां दितलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आमची बुन्याद जेजून कितें केलां तेजेर ना, आमची बुन्याद हा हांवें कितें केलां पळय ती. कित्याक मागोंक जाय तेन्ना देव आमकां दितलो. हालेलुया. पूण जेजू मुखार कोण वयता, भावार्थाच्या नदरेन वयता, त्या मनशाक आमी पळयता की सदां तो खुशाल, तो तेजी उर्बा आनीक वाडटा, तो एनकरेज जाता, तो तेज्या आनीक कॉन्फिडन्स वाडटा. सो आमच्या मागण्यांत कितें तरी प्रॉब्लम आहा. कित्याक जाणां, आमचें मागणें जालेलें आहा, माग आनी तुमकां देव दितलो. आमकां सगळे स्क्रिप्चर खबर आहा, पूण ते स्क्रिप्चर आजून पासून काळजान ना, ते आमचे मोनान ना. पूण आमचे स्क्रिप्चर पळय देवान कितें सांगलां पळय तें खंय आसूंक जाय? काळजान. हेचो मिनींग कितें? हेचो अर्थ कितें? कितलोय प्रेशर येवं, काळजान आहा तें उतर तोंडासान भायर येता. सो काळजान समज म्हाजे बुन्यादीन जिवीत, क्रिस्ती जिवीत दवरलेलें आहा, ओ जेजून कितें केलां तेजेर दवरलेलें आहा, तें खंय आन्सर येता? आनी तो केन्ना येता? हे क्लासीन आसतना न्हू, यो येता केन्ना जाणां? प्रेशर येता तेन्ना. ओ देवान आजुनूय म्हाजी पातकां भोगसूंक ना जायत, हांवें हें आजून पासून सारकें करूंक ना जायत, हांवें म्हाजें सोकाय मागणें पळय स्टार्ट केलेलें, तो आनीक मदें येयलो आनी तेणें म्हाजें सगळें डिस्टर्ब केलें. हांवें चिंतलें हांव बायबल वाचतलें, म्हाजे सुनेन म्हाका उलो मारलो आनी म्हाका थिंगा वयचें पडलें. हें मागणें कसलें जालें? बारान दवरलेलें मागणें. आमचें मागणें खंय आतां? वयर पाटलो धरता जाणा तूं नुस्तेकार आदी ती. प्रेज गॉड. देवान कितें आहा? सगलें कितें आहा तें आपल्याक दी. कास्ट ऑल युअर केअर्स अनटू हिम. हा 20 ओके. 1 Peter 5:7. आमी मागणें कोत्ताना हें वजें घेवन वयता आनी जेजू कितें म्हणटा? तें वजें आहा तें म्हाजे कडेन दी. ए वॉट इज दॅट? कास्टिंग ऑल युअर केअर अपॉन हिम फॉर ही केअर्स फॉर यू. कोंकणीन वाच. प्रेज गॉड. पत्ते वाच, हांव रिपीट करता. पवित्र पुस्तक अशें सांगता, थोड्या तुज्या ना थोड्या तुज्या सगळें बरयलां थिंगा? ओके. सगळें तुज्या हुस्क्याचो भार ताचेर घालात, कित्याक ताका तुमची कितें आसा? काळजी आसा. प्रेज गॉड. आमी कितें करता? थोडो भार आमचे कडेन दवरता आनी थोडो भार देवाक दिता. कित्याक देवान म्हणलां न्हू, माग आनी मेळटलें. आयज थोडें मागया, फाल्यां थोडें मागया. प्रेज गॉड. पूण देवान कितें म्हणलां? सगळो भार तुमी पळय हिंगा चिंता तो म्हाज्या उतराक पाळ दियात
आनी म्हाज्या उतर कितें सांगता तसलीं तुजी उतरां तसलीं तुजी चिंतनां जावन दी. देवाची चिंतना कसली बरें हाडटा पळय ती बरें चिंतता पळय ती लायट म्हणटा लायट म्हणजे हावू म्हणजे सगळें बरीं चिंतना. आमी कसलीं चिंतना घेवन भोंवता आमी कसलीं चिंतना घेवन भोंवता तेका लागून आमचें मागणें काबार जाता आजून हो जें आसलें तें आनीक जोड जाता. कित्याक सांजे म्हणल्यार आनी उगडास जाता हें पातक भोगसोंक ना जायत ना सांजे म्हणल्यार देन पार जातकच म्हाका सुनेचो उगडास जाता. कित्याक देवाचें उतर म्हणटा ना भोगसूंक जाय मागीर देव तुका भोगशितलो. सुनेक हांवें भोगसूंक जाय देन पार म्हणल्यार सुनेक हांवें भोगसूंक जाय नाजाल्यार भोगसणें मेवचें ना. माग आनी कसले बार घेवन भोंवता आमी. जो बार देव म्हणटा हांवें ऑलरेडी काबार केल्या हांवें सगळें तुमकां भोगसूंक जाय पळय तें भोगशिलां म्हाजे कडेन यात हें पयलें सजमून कितें भोगसणें हांवें तुका ऑलरेडी दिलां आनी ते नदरेन आतां तूं माग आनी तुका तें तुजें जालें म्हणून आर्गाचें मागणें जावं दी. तुजे कडेन 10,000 आहा आनी हांव तुजे कडेन येता आनी म्हणटा म्हाका 20,000 जाय. तूं कितले दितली म्हाका 20,000 जाय. तुजे कडेन 10,000 आहा तूं 10,000 दितले न्हू सुबेज दिवंक जाता जाल्यार दिवं कित्याक म्हणटा तर भोगसणें दी आनी तुका भोगसणें मेवतलें. कितें तरी रॉंग आहा न्हू. इधर देव रॉंग आहा जाल्यार आमी रॉंग आहा. म्हाजे कडेन आहा 10,000 देव मागता 20,000 भोगसणें दी आनी तुका भोगसणें मेळटलें. म्हाज्या मागण्यान कांय प्रॉब्लम ना पूण सून रागार आहा न्हू. आनी देवाचें उतर कितें म्हणटा भोगसणें दी आनी तें भोगसणें तुका मेळटलें. केन्ना मनीस दिवंक शकता आसा तेन्ना. हांव म्हाजे कडेन 20,000 नाच जाल्यार तुका 20,000 कसो दितलो. जाल्यार देव जेन्ना म्हणटा भोगसणें दी हेचें म्हणप कितें. कृपा कितें सांगता. ओके Romans 5:5 and hope maketh not ashamed because the love of God is shared abroad in your hearts by the Holy Ghost which is given unto us. कोंकणीन वाच. हो बोरमासो आमकां फोटोय ना कित्याक तुमकां कितें ना हो बोरमासो आमकां फोटोय ना फुडें कित्याक आमकां दिल्ल्या ती आमकां दिल्ल्या त्या पवित्र आत्म्याच्या आदारान न्हू विशीं आपलो मोग देवान आमच्या काळजान ओतयला ओतोवपाचो आहा. ओके आमच्या काळजान समज देवान मोग ओतोवंक ना हेचें म्हणप कितें जालें म्हाज्या काळजान ओ म्हाज्या खिजोरेन म्हाज्या काबडान 20,000 ना. म्हाज्या काळजान देवाचो मोग तरी ओतोवंक ना म्हाजे कडेन तूं कितें मागताय तें ना. देव कितें म्हणटा बोगस. केन्ना बोगस म्हणटा तो दिवच्या पयलीं ओ दिल्या उपरांत. थिंगा कितें बरयलेलें आहा देव मोग ओतोवपाचो आहा तुवें भोगशिल्ल्या उपरांत
ओ बोक्षीच्या पयलीं देवान तो मोग उतरलेलो आहा. म्हणजे किजोरीन तुजे कडेन आतां 20,000 आहा. दोन वस्तू उगडास धरूंक जाय. देवान कितें आमकां सांगलां कोर म्हणून केन्नाच देव करपाचो ना. देवान तरी आमकां सांगलां तुवें हें करूंक जाय तें देव करपाचो ना. आनी देवान जें ऑलरेडी केलां तें आनी देव पोतून करपाचो ना. देवान तरी सांगलां बोगोस जाल्यार हिंगा म्हाजी बुन्याद न्हू, हिंगा तेजी कुर्पा देवान दिल्या. ही बावाडता उद्देशी आमी एक कुर्पेक नदर मारूंक जाय की देवान म्हाज्या काळजान देवान ऑलरेडी म्हाज्या काळजान मोग ओतयला. होच मोग म्हाज्या काळजान आहा पळय तो म्हाज्या सुनीक हांवें दाखोवन दिवंक जाय. हालेलुया. तेका लागून देव म्हणटा माग आनी तुका मेळटलें. प्रेज गॉड. तुज्या काळजान देवान मोग घातला. तो मोग कित्याक दिला? आतां ब्रदर म्हणटालो न्हू आमी दुसऱ्याची कितें करूंक जाय? मोग करूंक जाय. आमी दुसऱ्याचो मोग केन्ना करतले? म्हाज्या वस्तूंकी, म्हाज्या बोळान, ओ देवाचे कृपेन, ओ देवाच्या बोळान. देवाची कृपा कितें म्हणटा? जो मोग म्हाका दुसऱ्या उद्देशी दाखोवंक जावो, जो मोग म्हाका दुसऱ्या उद्देशी जिवोवंक जावो, जो मोग म्हाका हो मोग देवाचो मोग म्हाज्या काळजान आहा पळय तो दुसऱ्या बद्दल बोगसण्या उद्देशी दाखोवंक जावो, तो मोग सगळो मोग आनी अदीक मोग कंप्लीट मोग खंय आहा? म्हाजे भितर ऑलरेडी आहा. आतां हे नदरेन आमी जेन्ना पळयता आमी कितें करता? देवाची कृपा देवाच्या बावाडता उद्देशी आमी आमच्या जिवितांत अणभवता. तेन्ना आमचें मागणें करता तेन्ना कितें जाता? आमकां लायट फील जाता. नाल्यार आमचें मोगणें कशें जाता जाणा? देवा तें कितें तेणें पळय आयज हांव बोसलें तुज्या उतर घेवन तुज्याच उतरा कडेन हांव नियाळ करतालें, तुजेंच हांव सदांच चिंता, पूण ही म्हाजी सून येयली मदें. आनी सुनेन कितें केलें? शॉर्ट सर्किट केलें. सुनेन शॉर्ट सर्किट केलें, तूं शॉर्ट सर्किट जाली. प्रेज गॉड. ओके, तुमी मार्था आनी मेरी आयकला? ओके ओके, गो टू ल्यूक 10:38. ओके, ल्यूक 10:38. वास कोंकणीन वास. Okay, any other mic is there? We can give it to, otherwise I'll have to. Okay, okay. Was. ओके, एक मार्था म्हणल्यार बायल आसली आनी जेजू ज्या गांवांत सोरलो ह्या मार्था म्हणल्या बायलेन जेजूक आपल्या घरान आपयलो. फुडें वाच. ताका एक भयण आसली, तेजें नांव कितें आसलें? मारिया. ती सोम्याच्या पांयां सोवें बसून
सोम्याचें उतर आयकोताली. म्हणजे आतां कोण बोसल्या? मेरीत बोसल्या, दोगांय बोसल्या? ओके, इंग्लीश भाशेन पळया. 39 वाजता. ओके, 39 वाजता. एंड शी हॅड अ सिस्टर. म्हणजे कोण? मार्ताक एकली भयण आहली, तेजें नांव आहलें कितें? मारिया. ओके, एंड शी हॅड अ सिस्टर कॉल्ड मेरी, वीच ऑल्सो, म्हणजे आतां हिंगा इंग्लीश भाशेन ऑल्सो बरयला पळय. म्हणजे मार्ता बरोबर तेजी भयणी जेजू मुखार जेजूच्या पांयशी बसलेली. कितें करूंक? देवाचें उतर आयकूंक. मागीर फुडें वाच. एक मिनिट. कॅन यू रीड इन कोंकणी? ओके, ते मायकार वाचता. वाजून तेका? ओके, वाच. या 39 ऑनवर्ड्स वाच. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. स्लो. तिका मारिया म्हणलोली एक भयण आसली. ओके. ती सोम्याचें उतर आयकूंक ताच्या पांयां कोडे बसून रावली. ओके, आतां कोंकणीन भाशेन कळ्ळें आहा, ती बसल्या. दोगांय बसल्या म्हणून ना. इंग्लिशीन कितें आहा? दोगांय, म्हणजे मार्तान येवकार दिलो, जेजूक वेलकम केलो जायत, आनी सगलीं बसल्या आनी जेजू कितें सांगता पळय तें आयकता. तेन्ना मार्ता आनी मेरी थिंगा जेजू मुखार जेजूच्या पांयशी बसले. समजलें? फुडें वाच. पूण माट्टा घराच्या राटींनी बारी हारपीत जाताली. पूण मार्ता कितें आहलें? घराच्या राटीन म्हणजे हारपीत जाताली. ती थिंगा पासून बसल्या उपरांत मागीर आमी फुडें वाचया. ती कितें चिंताली? रांदूंक जाय, हें करूंक जाय, तें करूंक जाय. कित्याक जेजू येयला न्हू. आतां जेजू बरोबर येता तेन्ना लोक कितलो येता? 500 जाणां. हजारांनी. कितलीं जाणां येता? नॅचरल न्हू. आतां घर आहा तुजें दर येद्दें व्हडलें. ह्या घरान कितले आतां? 200 लोक. ओके, येयला कितलो आतां? 400. आपणें आपयलोलो एकल्याक, येयल्या तेजे बरोबर कितले? 400. शांत रावपाचें. आतां एक भयण कितें करता? शांती गेली. कास्ट ऑल युअर केअर्स ऑन टू मी. ओजोन आतां आपणेन घेतले. फुडें वाच. पूण माट्टा घराच्या राटींनी बारी हारपीत जाताली. ओके. ताच्या फुड्यांत येवन तिणें म्हणलें, जेवणाचो सगलो भार म्हजे भयणीन म्हजेरूच सोडलो म्हूण तुका कांयच पडना? प्रेज गॉड. ये आनी म्हाका आदार दी म्हूण सांग मू तिका. आनी परती पाडून सोम्यान म्हणलें, माट्टा कितल्या वस्तूची म्हूण दासती तुका? थोड्योच वस्तू पुरो. खरें म्हणल्यार एकूच गरजेची. मारयेन बरो तो वांटो वेंचून काडला आनी कोणूच तिचे लागचो तो खाण घेवचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आतां हें सगलें जाल्या उपरांत मार्थान पयलें जायत कितलो लोक आहा, जेजूय आहा, हांवें ताका आपयला, आतां हेची सेवा करूंक जाय. आमकां जाता न्हू जेजूची सेवा करूंक जाय. जेजूची सेवा करूंक ना कोणाक? कोणाक नाका? जेजूची सेवा करूंक जाय कोणाक? कोणाक जाय? अरे तुमकां जेजूची सेवा करूं नाका? प्रेज गॉड. खंय तरी रॉंग क्लासीन आहा कितें हांव? जेजूची सेवा करूंक नाका? कोणाक जाय? हात कित्याक वयरे ना तर? जेजूची सेवा करूंक जाय नाका? ती सगळीं तुका पळयता, हात वयर काडटा काडना पळय ती. जेजूची सेवा करूंक जाय नाका? काड गो तर हात वयर काड. आतां पळय सुजातान काडलो वयर. काड हात वयर आतां. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूची सेवा करूंक जेजू येयला. आमी जेजूची सेवा करूं येता? कित्याक करूंक जायना? ओके. करपा कितें म्हणटा? जेजू कितें म्हणटा? हांव येयला तुमची सेवा करूंक.
हांव येयला तुमची सेवा करूंक. आनी आमी कितें म्हणटा, आमी तुजी सेवा करुया. आमी जेजूची सेवा करताय म्हणटा, तें आनी आहा. आमी जेजूची सेवा करता न्हू. हांव हिंगा प्रीच करता, कोणी सेवा करता? Praise the Lord, hallelujah. ओके, जेजूच म्हणटा हांव येयला तुमची सेवा करूं. आनी आमी कितें म्हणटा, हांव तुजी सेवा करता. आनी हांव इतली सेवा करता तुका, हांव इतली सेवा करूनय तूं म्हाका अजुनूय कितें आहा तें दिनाय. हांव इतली तुजी सेवा करता, हांव इतलें सगळें बरेंपण करता, अजुनूय म्हाजो घोव म्हाजें आयकना. आतां ते सेवान कितें प्रॉब्लम आहा, ओ म्हाजे भितर कितें प्रॉब्लम आहा तें पळया. प्रेज गॉड. जेजूत म्हणटा हांव येयला तुजी सेवा कर. ओके, जेजू म्हणल्यार देव आनी मनीसूय. म्हणजे देव मनीस जावन हो पळय मनीस आहा, जेजू म्हणल्यार आतां मनीस, हो देव म्हणल्यार परफेक्ट. देव म्हणल्यार कोण? परफेक्ट. आतां देव परफेक्ट जाल्यार मनीस कितें जालो? इम्परफेक्ट. इंग्लीश भाशेन इम्परफेक्ट. ही कोंकणीन कितें म्हणटा गो? इम्परफेक्ट. तो सारको ना. म्हणजे देव म्हणल्यार सारको, तेका आनी कांयच उणेपण ना. पूण मनशा भितर उणेपण आहा, म्हणजे तो सारको ना. आतां कोणें कोणाची सेवा करूं येता? एक मिनिट आन्सर दिनाका, राव. आमच्या भितर समज उणेपण आहा, आमच्या उणेपणान कोण सारको आहा तेजी सेवा करूं येता? ओ कोण सारको आहा तेणे ज्या मनशाचेर उणेपण आहा तेजी सेवा करूं येता? प्रेज गॉड. आतां म्हाजे भितर तो मोगूच ना, म्हाजे भितर मोगूच ना जाल्यार, म्हाजे भितर बोगसणी दिवपाची तांक ना जाल्यार हांवें दुसऱ्याची सेवा करूं येता? दुसऱ्याचो मोग, तो मोग दुसऱ्यांक दाखोवं येता? प्रेज गॉड. हांवें देवाची सेवा करूंक जायना, पूण म्हाजे भितर आतां भावार्थान स्वत मानता तेजे कृपे उद्देशी, देवाच्या मोगा उद्देशी देव म्हाजे भितर आसा. कित्याक देव म्हणल्यार मोग, पवित्र आत्मा म्हणल्यार देव. पवित्र आत्म्याच्या उद्देशी देवान आपलो मोग म्हाज्या काळजान भितर घातला, ओ रिगोयला, ओतोयला. आतां वो मोग कोणाचो? म्हाजे भितर आहा तो कोणाचो? जेजूचो, ओ देवाचो. जेन्ना हांव दुसऱ्यांक बोगशिता, हांव कितें करता? देव म्हाजे पळय सेवा करता, म्हाजे भितरान म्हाजी सेवा करता, त्या जेजूक हांव दुसऱ्याची सेवा करूंक नॉट आदार, ऑपॉर्च्युनिटी, ओ कितें म्हणटा ताका, सहयोग दिता. प्रेज गॉड. देव म्हणल्यार सोर पदवेतार, देवा कडेन कितें जायना तें कांय ना. पूण समज तरी हांव देवाक कोऑपरेट करिना, हें सगळें जावनूय हांव दुसऱ्याची सेवा करूंक पावचो ना. ओ जेजू म्हजे भितर आहा तो म्हजे उद्देशी ताची सेवा करूंक पावचो ना. तेका लागून देव म्हणटा माग आनी तुका मेळटलें. प्रेज गॉड. देवाची सेवा करपाक पळय कृपा पळय आहा, ती कृपा देवान दिल्ल्या, ऑलरेडी दिल्या. देवाचें उतर म्हणटा, फायंड दॅट आउट, नॉलेज
Through knowledge, grace and peace is multiplied. 1 Peter, I think, 2 Peter 1:3. 1:3 and 4. Praise God. Good question. I shukong them. Yeah. According as his divine power, go. Yeah, 2. Grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Okay. आम्ही कृपा आणि शांती आमकां सगळ्यांक जाय न्ही. ओके. जेजू ह्या संवसारान येयलो आमकां हे दोनूय वस्तू दिवपाक, कृपा दिवपाक आनी शांती दिवपाक. पूण ही कृपा सगळ्यांक देवान दिल्या. देवाचें उतर म्हणटा ही कृपा सगळ्या संवसाराक सगळ्यांक ती आहा, दिलेली आसा. ओके. लेट्स गो टू Titus 2:11. We'll come back here, okay? For the grace of God that brings salvation has appeared to all men. Konkanin was Titus 2:11. सोमेस्त मनशांक सोडवण दिता ती वय सारकें. सोमेस्त मनशांक सोडवण दिता ती देवाची दोळाय दिसती पडली. ती दोळाय आमकां अधर्मी जिविताची वाट आनी संवसारी आशा सांडूंक उलो करता. नो ओनली 11. सोमेस्त मनशांक सोमेस्त मनशांक म्हणजे कितें? सगळ्यांक. सोमेस्त म्हणजे सगळ्यांक न्हू. सोमेस्त मनशांक सोडवण दिता ती देवाची दोळाय दोळाय प्रेज गॉड. या दिसती पडली. आता ही पळय कृपा देवाची हा ती जेजू उद्देशी आख्ख्या मनशा कुळाक म्हणजे आख्ख्या संवसाराक दिसती पडली. पडपाची हा पडली. आता मागीर कितें म्हणटा? ही पळय हा जेजूची कृपा ही कित्याक देवान दिल्या? सोरवणे खातीर. कित्याक दिल्या? सोरवणे खातीर. आता जेजून कितें करपाचें आहा पळय तें ऑलरेडी केलें. जेजून देवान आपली कृपा मनशाक दाखयली आनी देवाचें उतर म्हणटा ही कृपा दाखोवन कितें जालें? सोरवण आख्ख्या संवसाराक फावो जाली. आता ही सोरवण आख्ख्या संवसाराक ही सोरवण आमी सगळ्या आख्ख्या मनशा कुळाक पळयता ओ पळयना? ही सोरवण जेजूच्या देवाच्या उद्देशी आमकां पळय सॉरी ही कृपा पळय देवा बद्दल आमकां आतां जेजू क्रिस्ता उद्देशी मेवल्या. ही कितें करता? सोरवण हाडटा. आनी ही कृपा आतां ही जेजूची कृपा पळय हा, बरेपण पळय हा, ते आख्ख्या सृश्टीक हा म्हणजे आख्ख्या मनशा कुळाक हा. ही देवान कितें करूंक जाय तें ऑलरेडी केलां. पूण तरी पूण हें पळोवनूय आमी मनशा बद्दल ही सोरवण पळयता. सगळे सोरवण सगळ्यांक मेवल्या? सगळे सेफ जाल्या? ओ सगळे सोरवण मेवल्या? ना. कित्याक मेवना? जेजू आख्ख्या संवसाराक मेलो. जेजू सगळ्या मनशा कुळाक मेलो आनी जेजून पळय कितें करूंक जाय आसलें तेका म्हणटा कृपा. आनी हे कृपे उद्देशी कितें मेवला? वाचता आतां पत्ते. सोमेस्त मनशांक सोरवण दिता ती कृपा ओ दिता ती दोळाय मनशा कडेन आतां मेळ्ळा. पूण ही सोरवण आमी सगळ्या मनशा पळयता जायत दिसता जायत ना. सगळ्यांनी जेजू देव दोनी आनी मानून घेतला ना. पूण ही सगळी कृपा सगळ्या आख्ख्या दिश्टीक मेवल्या. वय प्रेज गॉड. म्हणजे आख्ख्या संवसाराक जेजू मेला खरो. आख्ख्या संवसाराक आतां जेजून कितें करूंक जाय ती दोळा देवाची कृपा मेळ्ळ्या खरी.
आनी ती कुरपा मनशाक कितें करता, सोरवण हाडटा, पूण आजून पासून आमी ती सोरवण आख्या मनशा कोणा कडेन पळयना. कित्याक पळयना? कित्याक ते आपल्या भावार्थान ही कुरपेक ओ जेजून पेने केला ते मानून घेयना. नाजाल्यार आमी हो स्क्रिप्चर घेवन कितें म्हणटले, आख्या मनशा कोणा कडेन कितें येयला, सोरवण येयल्या, पूण सगल्यांनी मानून घेतल्या. कित्याक? दोनूय वस्तूची गरज, कुरपेची गरज, देवाची दोळ्या म्हणटा पळय तिची गरज, आनी आमचो भावार्थाची गरज. तेका लागून आमी पयलीं म्हणटाले एफिशियन्स 2:8 देवाची दोळ्या आहा आनी तो भावार्थूय आहा. तितून कितें जाता, सोरवण मनशाक दिल्या पळय ती लागू जाता. ओ दिल्या पळय ती आमी घेता. हालेलुया. थँक यू जीजस. फॉगोत समज देन कितें करूंक जाय आसलें तें केलें आनी सगल्यांक मनशा कडेन सोरवण मेवली जाल्यार सगळे स्वर्गार रावना न्हू. सो दोन वस्तू आहा. एक हा देवाची दोळाय म्हणजे ती कुरपा, आनी एक हा देवान दिलो आपलोच भावार्थ जो म्हाजे भितर आहा. हालेलुया. थँक यू जीजस. थँक यू होली स्पिरिट. आतां ही कुरपा आमच्या जिवितान वाडटा कशी? ही कुरपा पळय देवान पळय आमकां हें सगळें मांडून दवरलां, हो सगळें केलां, ती केन्ना आमच्या जिवितान केन्ना आमची ती मनां बदलूंक शकता? वाडटा म्हणजे आमची मनां बदलूंक शकता. केन्ना बदलूंक शकता? जेन्ना आमचो भावार्थ ते देव पळय कितें सांगता तेजे प्रमाणे आमी तो चिंता, तेजे प्रमाणे आमचें जीण जाता. ह्या भावार्थान देवान पळय कितें केलां, दोळ्या आमकां दाखोवन दिल्या, हो भावार्थ आमचो जे दोळ्याक आमी मिक्स करता तेन्नाच की आमी ती सोरवणीचें जिवीत आमी जिवंक पावतली. आनी जितले जितले आमी देवाचे जाणवायेचेर नदर मारता, देवान पळय कितें केलां. आमी आतां सुरवातेक कितें आयकलां, देवान आमची पातकां ऑलरेडी बोगशिल्या. देवान आमच्या जिवितान ऑलरेडी तो मोग ओतयला. देवान आमचे बद्दल कितें करूंक जाय आसलें, आमकां काळोखांडली उजवाडाची मनशां केल्या, ही सगळीं केल्या. आमी मागता तेन्ना मेळपाचें ना, पूण आमी मागता कित्याक? आमकां ऑलरेडी देवान दिलां म्हणून. स्वत मानप म्हणजे कितें? प्रेज गॉड. ओके, आतां येता पळय. we'll come back to Martha and Mary, okay? But example to what you're saying, because this is important for us to understand. आता आमी कितें म्हणटा, कुरपा केन्ना आमच्या जिवितान आमची मनां बदलूंक शकता. देवाच्या उतरार आमी फोकस करता, ओ देवाच्या कुरपेर आमी फोकस करता, ओ देवान पळय आमच्या बद्दल कितें केलां ती आमची बुन्याद जाता. ओके, देवाच्या बुन्यादीचेर आमी फोकस करता तेन्ना. आतां रोगताक ती 12 years ती 12 वर्सां ती बायल आहली पळय, रोगता पाट ती एक इशू आहले, सिकनस आहले. ती बायल कितें करता, सगळे पळय दूड आहले तेजे ते काबार करता. आनी दुडू काबार जाले जाल्यार कितें जाता, मनशाचें टेंशन, एंग्जायटी हें सगळें देंवपाचें न्हय आनी आनी वाडटलें, ओके ना. सेकेंडली तेच वक्तार एक लॉ आहलो, कायदो आहलो. कितें कायदो सांगतालो तो, कोणीय मनशाक समज तसलें दुयेंसां म्हणजे रोगत ओ कळकार ओ तसलें पळय आहा, ते मनीस खूंय जियेताले, पयस जियेताले. म्हणजे सोसायटी म्हणजे दुसरे कोण आसूंक उपनासले तांकां भायर आयलेलें जिवीत जियेताले. तेंचें जिवीत खंय आसूंक शकता? हॅप्पी? कशेंचें जिवीत आसूंक शकता? डिप्रेस्ड, दुखेस्त, सारकें. आतां ते बायलेचें हें कंडिशन. ते एक दीस कोणाचें खबर आयकता?
जेजूची खबर आतां आतां जेजूची खबर आयकोन ताका कितें जाता पयलें जेजूची खबर जेन्ना मनीस आयकता दोन वस्तू जाता ताका होप म्हणटा इंग्लीश भाशेन कितें कितें म्हणटा आवडो 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 न्हू होप बोरवासो इज होप ओके बोरवासो 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 एका आतां कसलो बोरवासो तो पयलो बोरवासो कसलो आहलो पयलो बोरवासो हेजेर दवरलेलो आहलो डॉक्टर कितें सांगता म्हाका सगल्यांनी पयस दवरल्या पयलो बोरवासो हेचेर आहलो दिसता तेजेर आहलो म्हणजे संवसारीन पळय ते जिवीत जेताले तेजेर आहलो म्हणजे हो बोरवासो कितें करतालो बरेपण हाडटालो वायट हाडटालो वायट हाडटालो आतां जेजूचे बद्दल जेन्ना आयकता तेन्ना पयलीं मनशाक कितें येता होप येता म्हाकाय चान्स हा आयकलां केन्ना म्हाजे बरोस ताका ती पेकोवणी आयल्यार म्हाकाय ती पेकोवणी येवंक शकता आतां कितें जालें नवो बोरवासो त्या मनशा बद्दल क्रिएट जाता ओ जाता आतां हो बोरवासो आहा ताका कितें जाय बोरवासो खात्रेक हाडटा पळय तें कोल्ली वस्त हिब्रूज 11:1 वास हो बोरवासो आतां पळय जेजूची खबर आयकोन येयला ताका खात्री हाडटा हो खात्री कितें म्हणटा ताका यू ब्रिंग दॅट इमॅजिनेशन कॉन्फिडन्स इज खात्री वाचू 11 वास 1 वास वास वन न्हू वास तोर भावार्थ म्हणजे कितें तोर बावड म्हणल्यार कितें देवान बसयल्ल्या दानाची देवान बासायल्या दानाची आमी वाट पळयताना आमी वाट पळयताना भावार्थ आमकां बावड आमकां हे बोरवाशान ह्या बोरवाशान थीर दवरता तीर दवरता बोरवासो इज होप रायट आतां हो बोरवासो आसोनूच जाता हो आतां बोरवासो येयलो म्हाका पिकोवणी मेवतली फिलींग न्हू तें ओके 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 एक्सप्लेन कर ओके आतां व्हडलें कोणाचें तुजें बाट आहा व्हडलें एक बाट आहा ओके आनी त्या बाटान तूं म्हणटा म्हाका एक बरें घर बांदूंक जाय म्हाका कितें एक घर बांदूंक जाय आतां त्या घरान तुका कितले रूम जाय तुका विचारना तेका विचारला 5 रूम आहा ते दिसता तुका आतां तुज्या बोरवाच्यान दिसता तुज्या होपान दिसता तुजें इमॅजिनेशन दिसता तुका ते रूम तें इमॅजिनेशन केलां पळय तें कितें जालें तुज्या तकलेन भितर आहा म्हणजे तुज्या काळजान वो तुज्या मनान हे 5 रूम तुका दिसता हे ते 5 रूम आतां खूंय आहा भितर आहा भायर येवंक जाय न्हू ते ओके आतां तूं आर्किटेक्टाक आपयताय आनी आर्किटेक्टाक सांगता म्हाका 5 बेडरुमाचें घर जाय तो मागीर आर्किटेक्ट कितें करता मेजर करता आख्खी एरिया आनी सांगता तुका ते 5 जातले 4 जातले 6 जातले ते आनी दर तूं जमीन धाकटी आहा तो म्हणटा ओके 5 जाय न्हू तुका दिता पूण रूम मातशे धाकटे जातले आतां जे तकलेन कितें जालें रूमय मातशे धाकटे जाले न्हू जालें की ना आतां तुजो इमॅजिनेशन कितें जालें 5 रूम म्हाका जाय पूण म्हाजी सुवात आहा धाकटी पूण म्हाजे रूम जातले धाकटे हे रूम ऑलरेडी जाल्या ओ तकलेन आहा आर्किटेक्ट तुका कितें करता आधार दिता तुजे पळय इमॅजिन आहा ती कितें म्हणलें तें बोरवासो आहा तो आनीक रियलिटी जाता पूण हेचेर जाता पेपराचेर व्हडले एक चार्ट पेपर घेवन भरलेलो आहा तो आनी तो ड्रॉ करता आनी मागीर तूं ताका 10,000 दिताय आनी ते पेपर हाडून तुका तो दिता म्हणजे घर रेडी जालें तेच भाशेन जेजूची खबर तेन्ना पळय आयकली तेणें तेजे भितर एक आतां एक इमेज रेडी जाली जे भाशेन जेजून मेलेल्यांक जिवंत केला कुड्ड्यांक दिश्ट येयल्या भेऱ्यांक आयको येयला हें आतां तेजे भितर कितें जाता एक न्यू इमेज भितर सोदता आतां ती इमेजून काबार जालें आतां तें पळय डायग्राम केला तें ड्रॉइंग केला तेका घर बांदपाक आतां कितें जाय मॅटिरियल जावो तेका लेबरर जावो तेका पयशे जाय हे सगळें जाय न्हू सबस्टन्स म्हणटा तेका
इंग्लीश भाशेन सबस्टेन्स. हे सबस्टेन्स म्हणजे कितें? रॉ मेटेरियल. हे फातर नासतना ते तोबूक नासतना गोरोन जाय येता ना. तुका ते आतां इमॅजिनेशन आहा पळय ताका कितें जाय? सप्लाय ऑफ सबस्टेन्स. हे सप्लाय ऑफ सबस्टेन्स म्हणल्यार कितें? तुजो भावार्थ. सिमेंट हे सगळे रॉ मेटेरियल. उदक, रेंव हे सगळे खडू ते सगळे जाय न्हू. हे तरी सप्लायच ना तुजें घर उबें जातलें. तेच भाशेन तुजी इमेज समज बरें जावंक जाय तुका, पूण ती इमेज येवपाक कितें जाय? सप्लाय जावं. कसलो सप्लाय जावं? तुज्या भावार्थाचो. कित्याक तो सप्लाय ना जाल्यार ती इमेजूच आसतली. प्रेज गॉड. म्हाका बांदूंक जाय 5 रूम, पूण सिमेंट ना, फातर ना. हे कामदार गांवांक गेल्या. ते भाशेन आमचें जिवीत जाता. भावार्थ ना, भावार्थ ना, भावार्थ ना. प्रेज द लॉर्ड. आनी आमी कितें करता मागीर? मागता. देव कितें म्हणटा? म्हाजे फुड्यान तुका येवंक जावो जाल्यार कितें घेवन येवंक जावो? भावार्थ घेवन येवंक जावो. तूं कितें घेवन येताय? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आतां हो भावार्थ कितें करता? आतां ते बायलेन जेजू बद्दल आयकलो आनी आतां ते भावार्थाचे पावल मारता. कशे भाशेन मारता? आ खंय येता मेळोंक? चले गो चले ते मिटिंगेन चल्या. जेजू तिंगा मेळटलो. आ चिंता आनी उलयता. चिंता आनी उलयता. आतां कितें उलयता ती? इफ आय टच द हेम ऑफ हिज गार्मेंट आय विल बी हिल्ड. आय विल बी हिल्ड. आतां उगडास सरा, जेजू ह्या संवसारान आसलो तेन्ना आमी आदल्या करारान आसले. आमची आजुनी पातकां भोगसूंक नासली. आमकां आजुनी पेकोणी मेळोंक नासली. आमकां आजुनी काळोकडली मनशां आमी उजवाडाची मनशां जावंक नासली. तेका लागून ते बायल कसली उतरां उलयता? आदल्या कराराची उतरां उलयता. आदल्या कराराचें उतर कितें? ज्या वक्तार हांव तेका हात लायतली म्हाजी बेकोणी जातली. जेजू येयलो आनी कुर्सार रावन मेलो. तेज्या रोगतान नवो करार तयार जालो. पवित्र आत्मो येयलो तेन्ना हे सगळे नव्या कराराची मनशां आमी जाली. आमी आतां बऱ्या करारान आहा. देवूच आमचे भितर जियेता. कित्याक देवान कितें म्हणलेलें? तुमी म्हाजी भुरगीं आतली. कसलीं भुरगीं? हांवूच तुमचे भितर जियेतलो. आनी ही हांव कोत्ता ती म्हणल्यार नवी वस्तू, न्यू थिंग्स. हालेलुया. हां से दॅट. नेवी आज्ञा म्हणजे नेवी आज्ञा. आनी ही आज्ञा जेजू येवपाची आज्ञा. जेजू उद्देश आमी तेजी भुरगीं. कसलीं भुरगीं? देवूच म्हाजे भितर आमचे भितर आपलें घर कोत्तलो आनी आमी तेजी भुरग्यां. तो म्हाजो देव. हालेलुया. ओके. आमी कितें उलयताले? नो दॅट लेडी वुमन. या. आतां ती कितें करता? बोगोर उलयता. बोगोर चिंता. आमी कितें करता? देव म्हाका रोयता. दिमी घालपाक कांय प्रॉब्लेम ना. रडपाकूय कांयच प्रॉब्लेम ना. आमकां दिसता रडले जितलें आमी रडटा तितलें आनी देव आयकता. आनी हें आयकता. प्रेज गॉड. आमी म्हणटा न्हू आमच्या भावार्थान हांव देवाक त्या जाग्यार थांबयतली. हांव भावार्थान देवाक म्हाज्या मुखार हाडटली आनी देव तेन्ना म्हाजें आयकतलो. म्हणना? ओके. प्रेज गॉड. पूण हें केन्ना आयकोंक ना? वी वील मेक गॉड माय फेथ मुव्स गॉड. आयकोंक ना केन्ना?
एक कोंकणीन म्हाका म्हणूंक जायना पूण इंग्लीश भाशेन माय फेथ म्हाज्या भावार्थान हांव देवाक मूव करता. आयकलां केन्ना? फॉर एग्जाम्पल तो कुड्डो आहलो न्हू आनी म्हणटालो बार्थोलोमेस जीजस सन ऑफ डेविड हॅव मर्सी ऑन मी, आनी जेजू थांबता न्हू म्हणजे तेज्या भावार्थान जेजू थांबलो. म्हणजे देव चलतालो हो आनी हो चलतालो आनी तूं थिंगा रडटालें आनी देव थांबलो. कोण रडटा काय? देव थांबपाचो ना. ओके आयक हिंगात आन्सर मेळटलो तुका. ओके आतां बायल कितें म्हणटा बोगोर हांव जेन्ना तेज्या आंगोस्त्राक हात लायतली म्हाजी पेकोवणी मेवतली. जेजू थांबलो काय तो जेजू चलत रावलो? जेजू थांबलो चलत रावलो आनी चलता चलता तेणें तेका ओणभोवलो. कसलो ओणभो? तेजो पावर गेला. तो थांबलो मागीर पूण पावर वयच्या पयलीं थांबोंक ना. सारकें? आतां भावार्थ कितें करता जाणा आमी आतां नेवा कोराची भुरगीं, नेवा कोराची मनशां. जेजू आमकां बरें करपाचो ना, देवान ऑलरेडी आमकां बरेपण कितें करूंक जाय, पेकोवणी सगलें सोरवण म्हणटा पळय तें सगलें बरेपण आमकां ऑलरेडी देवान दिल्या. आतां आमच्या भावार्थान जेजू थांबपाचो ना. आमचो भावार्थ जेजून पळय कितें केलां तेजे बद्दल आमकां त्या जाग्यार आमकां आमचो भावार्थ व्हरतलो. एग्जाम्पल, ती बायल उलयताली, ती बायल उलोवनूच घरांत बसली, तेणें कितें केलें? एक्शन घेतलें. रायट? आतां भावार्थान तें आपलें पावल म्हणटा आमी. कित्याक भावार्थान जो मनीस चलता ताका पावल घेवंक जाय, भावार्थाचें पावल घेवंक जाय. आतां तें पावल घेवपाक कोणें तांक दिली? जेजू खूब फुडें. देवाचें उतर म्हणटा इट इज अ फेथ दॅट ओवरकम्स द वर्ल्ड. देव आमचो भावार्थ ह्यो सगल्यो आळखोडी आहा त्यो आमच्या भावार्थान आमी ह्यो सगल्यो आळखोडी म्हणजे वायट चिंतना येता, हांव अजून बरो जावंक ना, हांव म्हाजें अजुनूय हें आहा, म्हाजें हें आहा, ह्या भावार्थान ह्यो सगल्यो वस्तू तें ओवरकम करूं येता. म्हणजे कितें म्हणटा ओवरकम जैतिवंत जावंक शकता. आमचो भावार्थ आमकां ह्यो सगल्यो वस्तू वयर जैतिवंत आमी जैतिवंत मनशां पूण आमी जैतिवंत विक्ट्रीन चलोवंक शकता. जैतिवंत जिवंत आमी चलोवंक शकता. हे बायलेनूय सेम केलें. बायलेन फकत एकूच वस्त केली. कितें वस्त केली ती? फकत ती भावार्थाचें उतर उलयत रावली. आतां तेच्या भावार्थाचें उतर उलयतना ताका तेन्ना गोठाय येयली आपल्या घरा भायर सरपाक. ताका ही बळ खंयचें येयलें? घरा भायर सरपाक सरली जाल्यार कोणें पयलें कितें जाता? फातर. आनी कोणी तेच्या बरोबर दिसलो जाल्यार ताकाय मार. कोण आनी रावतलो तेच्या बरोबर? आतां सेकेंडली एका आहा रगताचें प्रॉब्लम, तेजें हेमोग्लोबीन कितलें लेवल आसूंक जाय? सारकें लो. आनी ज्या मनशाचें हेमोग्लोबीन समज तर लो आहा जाल्यार कितें जातलें? चान्सूच ना. आनी जेजू बरोबर 10-15 लोक येवपाचे ना. आख्खी पोर जा. तुकाय प्रॉब्लम आहा, तुकाय प्रॉब्लम आहा, सगल्यांक प्रॉब्लम आहा. आनी रमेश फाडला ना, ती बायल रमेश हा उगडासर. आतां तेका चलोंक जायना, तेका ताकूत ना. तुमचे भितर येवंक जाय आनी जेजूक हात लावंक जाय. चान्स आहा? तुकाय प्रॉब्लम आहा, तूं म्हणटा आपल्याक ओ शक्ती खंयची येयली? ओ हुंयसान येयली? भावार्थान येयली. जेन्ना ती उलयली तेच्या जिवितान तो भावार्थ ही शक्ती तेजे भितर येयली घरांतल्या भायर सरपाक आनी जेजूक हात लावन सोर.
ते मॅटेरियल म्हणटा न्हू, सप्लाय ऑफ मॅटेरियल, ते शिमेंट कितें कोत्ता, गोट कोत्ता वच न्हू. आनी फातर एक एक तूं घालता आनी थिंगा मागीर शिमेंट मारता, कितें जाता, गोड जाता. म्हणजे तुजें चिंतना आतां देवाचे गोठायन बोत्ता. आतां दुसरो फातर मारल्या तेजेर म्हाका चिंतप ना, हांव फकत जेजूक हात लायता. आतां कितें कोत्ताय तूं, घरान सावन जेजू पासून जेजू खंयच्या जाग्यार आहा थिंगा तुका कोण हाडटा, तुज्या घरान सावन जेजू पळय जाग्यार आहा तेका तुका कोण हाडटा, भावार्थ हाडटा. म्हणजे हेची म्हणजे कितें, भावार्थ तूं का पोजिशन कोत्ता जेजूची काकुतीच जेजूची कुरपेर रेस्ट करपाक हो कॉन्फिडन्स हाडपाक. सोजमोंग ना, सोजमले, सोजमला. म्हणजे भावार्थ म्हाका कितें कोत्ता, जें देवाच्या दोळायन म्हणजे कुरपेन रेडी करून दवरला त्या जाग्यार म्हाका वता. कोण वता, म्हाजो भावार्थ त्या जाग्यार हाडटा. म्हाज्या रॉंग नॉलेज वा रॉंग अंडरस्टँडींग म्हणजे देवान म्हाका अजून बोगसूं ना. हांव मागता तेन्नाच म्हाका देवाचें बोगसणें दितलो. हें सगलें रॉंग पळय आहलें तें आतां कितें करता, भावार्थ म्हाका त्या पोजिशनार हाडटा. कसल्या पोजिशनार हाडटा, माग आतां हे नदरेन देवान ऑलरेडी दिलां म्हणून. आनी हांव म्हाजें मागणें केन्ना जाता, हांव तुका आर्गां दिता, तें म्हाज्या सगलीं पातकां आदलीं आतां आनी फुडें पासून ती म्हाजी पातकां भोगशिल्ल्या म्हणून ताका तुका आर्गां दिता. हें कोणें पोजिशनान हाडलो म्हाका येवलीं उतरां जावंक, ohलें चिंतप जावंक, म्हाज्या भावार्थान. सो कुरपा आसोन सोरवण येयल्या खरी, पूण ती सोरवण सगल्यांक सोरवणेन सगळे जियेता ओ सोरवणेन सगळे आहा ना. कित्याक तेणींनी आजून पासून आपल्या भावार्थान देवाचे दोळायक म्हणजे तेच्या कुरपेक तांक दिवंक ना. ताका लागून आमचें मागणें कसलें आलां, माग, अशे भाशेन माग तेन्नाच तुजी पिकोवणी मेवतली. प्रेज गॉड, हालेलुया. भावार्थाचे पावल गरज, पूण कसलें पावल जावंक जाय ते तुजे ओस्तोंगी न्हू, देवाच्या ओस्तोंगी. सो भावार्थ कितें कोत्ता, म्हाका त्या पोजिशनार हाडटा. खंय म्हाजें पोजिशन, म्हाजें चिंतना न्ही. पोजिशन म्हणजे भायर न्हू, पोजिशन म्हणजे हिंगा आसा इज्रायला वचोन मागीर इज्रायलाक मेवता तोल्लें न्हू. पोजिशन म्हणजे म्हाज्या चिंतनांनी. म्हणजे वावर आहा, भावार्थाक वावर आहा, पूण तो वावर कितें कोत्ता, म्हाज्या अनबिलीफा, म्हाजे देवा आड पळय चिंतना आहा तेजे आड येवपाक, तेका ओवरकम करपाक हो भावार्थ म्हाका त्या पोजिशनाचेर दवरता. तेका इंग्लीश भाशेन म्हणटा रेस्ट, विसो. हो विसो येवसर आमी हो भावार्थ आमच्या आनी ह्या विसवान रावपाक आमकां हो भावार्थ, आमचो भावार्थ देवान पळय कितें केलां तेजेर आमी चिंता. हो भावार्थ आमकां विसवान हाडटा, हो शांतीन दवरता. केन्ना, जेन्ना आमी जेजून पळय कितें केलां तेजेर नदर धरून आमची मागणी आमी तेजे बद्दल आमी आमची मागणी कोत्ता. माग आनी तुमकां मेळटलें. कितें मागताय तूं, जें देवान दिलां पळय तें दिवंक ना पळय, तें दिलां पळय, बोगसणें दिलां. तेका लागून देवा कडेन तूं आतां भावार्थान मागणें कोत्ताय. जेजू तुवें म्हाका बोगशिलें आतांच न्हू, पूण हांव ह्या संवसारान येवच्या पयलीं, आतांच न्हू, हांव पातकी जिवी जियेतालो तेन्ना पासून तूं मेलोय आनी हांव हें स्वत मानता आनी ह्या तोक्तार हांव स्वत मानता तुज्या रोगतान तें म्हाका धुवन काडलां. हालेलुया. तेन्ना तुजें मागणें भावार्थाचें मागणें जाता. आनी ताका लागून देव म्हणटा माग आनी तुमकां मेळटलें. आतां एक बुन्याद आहा तेका, आनी ती बुन्याद म्हणल्यार देवान पळय कितें केलां तीच बुन्याद आमची, म्हणजे ताका कुरपेची बुन्याद म्हणटा.
मनशाक कितें जाय आसलें आदल्या जिवितान सजमणी नासली तेन्ना हांव कितें कोत्ता तितलें देव म्हाज्या बद्दल कोत्ता. हांव ह्या मागण्यांक वयता तितलो देव म्हाजे बद्दल आनीक बरेपण कोत्ता. पूण तूं ह्या जाग्यार येयल्या कित्याक? तुजी पेकोणी मेळपाक, तुजे बरेपण येवपाक, ओ देव पळय सांगता तेजे उतरान तुजी आनीक जाणवाय वाडोवपाक आनी तुजें रिलेशनशीप आहा पळय तें देवाचेर आनीक बांदपाक ओ घोट करपाक. प्रेज गॉड, हालेलुया. सोजमोता अंतर आमचे मागणे भारान भरलेले मागणे केन्ना जाता जाणा? आमची बुन्याद ओ आमी कितें केल्या उपरांत देव म्हाका दितलो. पूण आमचे मागणे गोंय आसूंक जाय देवान म्हाका ऑलरेडी कितें करूंक जाय तें केलां. म्हाज्या भावार्थान त्या जाग्यार हांव त्या पोजिशनार त्या विसवान आमी कॉन्फिडन्स धरूंक जाय. आनी आमचे मागणे तेन्ना केन्ना कशें जाता? आर्गां दितेले मागणे जाता, आर्गांचे मागणे जाता. कोण सांगता म्हणून न्हू, पूण हांव सोजमोला म्हणून. खूब डिफरन्स आहा. हांव सांगत तुका 10 फावटी वचून हांव जावन आसा जेजू क्रिस्ताची कूड म्हूण 10 फावटी तूं म्हणत जायत. पूण तूं कित्याक म्हणटाय तेजेर दवरलेलें. ज्या दिसा तुका सोजमलें हांव म्हणटा कित्याक म्हणटा? म्हाका ऑलरेडी देवान आपली कूड केल्या. म्हाका ऑलरेडी देवान आपलें पवित्र मंदीर केलां. म्हाका ऑलरेडी देवान सगल्या काळोखांतलो भायर काडला. म्हाका सगल्या पातकांतलो बक्षिला. तेन्ना हें म्हणटा 10 फावटी म्हणत कितले फावटी म्हणत जितले फावटी म्हणटा म्हाजी आनीक खोलाय तेज्या कुरपेर म्हाज्या भावार्थान आनीक थीर जाता. प्रेज गॉड. सो दोनूय वस्तू गरज. मार्थान कितें केलें? जेजूक येवकार दिलो खरो, जेजू बरोबर बोसली खरी, पूण मागीर कितें जालें? मागीर कितें जालें? आपल्या परफॉर्मन्सार गेले. आमचें जिवीत तशेंच जाता. पयलें आमी स्टार्ट घडये सारकें करीत, मागीर कितें जाता? हांवें 1 म्हयनो बरें केलें, ह्या म्हयन्यान आनी कितें जालें तें. तेका लागोन म्हाका आतां शांती ना. तुजी शांती तुज्या दवरलेली आहा ओ जेजूच्या उतरार दवरलेली आहा. सो पयलें चिंतप सारकें आसलें, मागीर कितें जालें? मारता भाशी कुजनान धांवली. पयलें चिंतप सारकें आसलें, मागीर कितें जालें? कुजना. फॉर एग्जाम्पल हांवें खबर आयकली जेजूची. हांव ह्या संवसारान येवच्या पयलीं जेजून म्हाजी पातकां बक्षिलें. वय खरेंच पातकां बक्षिलें. प्रेज गॉड. आनी हांवें मागणें केलें जेजू हांव तुका आर्गां दिता ती म्हाजी सगळीं पातकां बक्षिलीं. हो जालो एक एरिया. आतां दुसरो एरिया मारतान जसो दुसरो एरिया पयलो तो एक केलें जेजू मुखार बसलें आपूण. आतां दुसरो एरिया खंयचो आहा? कुजनान धांवपाचो एरिया. दुसरो एरिया कितें आहा? म्हाका आजुनूय काम मेळोंक ना. म्हणजे जेजूक 2 फावटी मरचो पडलो. पयलो मेला तेन्ना पातकां बक्षिलीं. दुसरो मेल्या उपरांत कितें जातलें? काम बा सगलें सारकें जातलें. अशें चिंतप जाता न्हू. प्रेज गॉड. मारताना अशेंच केलें. मारता धांवली दुसरे सायडीन. पूण जेजू कितें म्हणटा? मेरीन पळय केलां तें सारकें केलां, तूं खंय तरी चुकली. आतां मारताचे परफॉर्मन्स हेचेर आसलें. जेजू येयला, जेजूच्या उतराक हांवें पयलो वयलो कान दिवंक जाय. मारतान स्टार्ट तरी केलें सारकें, मागीर कितें जालें? हो आवाज सोडून घाल, किचन म्हाका आपयता. आनी मागीर ते कितें जालें? किचनान गेलें. ती आतां किचनान गेली ती बरी आहा. किचनान रावन कोणाची चिंता? कितें रांदपाचें चिंता ओ तेजे भयणीचें चिंता? जेजू येयला, जेजू बरोबर लोक येयला. उपाशीं धाडी येता.
मार्ताचे ते एंगल पासून सारकें आहलें, पूण मागीर कितें जालें? ते रांदताना जेजू कितें सांगता ते आयकोन जातालें न्हू. प्रेज गॉड. आनी इतलें जाता की कंप्लेन जेजूचेर पोकलाण घालता ती. तुका दिसोना म्हाजी भयण हिंगा बोसल्या ती? म्हणजे म्हाजे परफॉर्मन्स दिसोना हांव कितलें मागता ती? तुका दिसोना हांव 5 दीस जाले हें घेवन बसलां आनी मागोत हा? आतां कितें जालें? म्हाजे वस्तुकी बुन्याद कोणाची जाली? म्हाज्या बोळार जाली. जेजू म्हणल्यार देवाची दोळाय. म्हणजे जेजू उद्देश आमकां ती करपा आमकां सगळ्या मनशाक फावो जाली. जेजू येयला तेज्या कारण हांव म्हणना काम करूंक नाका आहलें, काम करूंक जाय आहलें, पूण कंप्लेन आनी मांबरींग हुंयच्यान येयलें. तेजो फोकस जेजूचेर ना, तेजो फोकस गेलो तेजे भयणीचेर. आनी तो फोकस भयणीचेर कित्याक गेलो? तेजो फोकस जेजूचेर ना, तेजो फोकस हा तेजेर. बुन्यार कोणाची जाली? म्हाजे वस्तू जेजूचे कुरपेन न्हू. तेच भाशेन आमचे बोगसणेचे जिवीत तेच भाशेन आमी दुसऱ्यो वस्तू आमी पळोवंक जायो. कोणाच्या बोळान आमी दुसऱ्यांक बक्षिता जायत? कोणाच्या बोळान आमी आमच्याच पातकांची बोगसणां मागता जायत? आमकां कितें दिसता पयलें माग आनी मागीर तुका त्यो बक्षितलो. देवान तुका ऑलरेडी बक्षिला. ह्यो भावार्थान तूं स्वत मानताय आनी तुका तूं पोजिशनान दवरताय तें बोगसणें तुज्या जिवितान अणभव. प्रेज गॉड. बोगसणें तुका मेवलां तें अणभवंक जाय. बेसांवां तुका दिल्यां ती अणभवंक जाय. कशे भाशेन? जेन्ना तूं भावार्थान ते बेसांवां दिल्या म्हणून तुज्या मागणें आर्गांचे मागणें जाता तेन्ना. हालेलुया. थँक यू जीजस. सोड उलयलो हांव. Hallelujah. So we'll stop here. देवाचें उतर म्हणटा ओके दोग जाणां हिंगा यो मातशी दोग जाण तूं यो ब्रदर यो हिंगा ब्रदर तूं यो रमेश यो तूं यो हिंगा रो तेजे फाटल्यान रो. आतां तूं ती बायल कॅमेरा दिसता न्हू ही तूं बायल ओके. तुका तांक ना वचपाक. आतां हो होडेगांठ तोय दिसता बारीक पूण तोय स्ट्रॉंग. तेकाय प्रॉब्लम एकाय प्रॉब्लम. तुमकांय जेजूक हात लावंक जाय न्हू. तुकाय हात लावंक जाय न्हू. तूं तेका चान्स दितली? आतां तूं कितें म्हणटा भावार्थान? हात लायल्या उपरांत म्हाका म्हाजी पेकोणी मेळटली. आतां तूं उलयता तें कसलें उतर? भावार्थाचें उतर कितें कोत्ता? तुका शक्ती दिता, तुका स्ट्रेंथ दिता. आतां सिमेंट नासतना घर बांदूं येता, फातो नासतना घर बांदूं हें सगळें आतां कितें जाता सप्लाय जाता कसल्या तुजें तें कितें तें होप कितें बोरवाशाक. तुजो बोरवासो आतां कितें आहा? हांव जेन्ना जेजूक हात लायता तुका तुजी पेकोणी मेवता. जितलें तूं म्हणटा तुका शक्ती मेवता आनी तुजो भावार्थ तुजे भितर पळय आहा तुका हेंचे मदल्यान मदल्यान सावन हो चलपाक आनी अल्टिमेटली जेजूक हात लावपाक आनी तुजी पेकोणी मेवपाक भावार्थ तुका पोजिशनान हाडटा. भावार्थ तुका खात्री दिता आनी भावार्थान तुजी पेकोणी तुका मेवता. हालेलुया.
प्रेज द लॉर्ड. समजले जे ते बायलेन खरेंच भावार्थान ताका हात लायलो फिजिकल, पूण तो फिजिकल आतां सगल्यो वस्तू खंय आहा, आत्मीक वाठारान आहा. त्यो फिजिकल प्रश्न हाडी आतां आमी जेन्ना आमचो भावार्थ ज्यो वस्तू देवान घडोवन दवरल्या त्यो भावार्थ आमचो मिक्स करिना जाल्यार त्यो फिजिकल येना. त्यो फिजिकल आमी क्वेश्चन हाडटा, भावार्थाची उतरां आमी उलयता म्हणजे आमचो भावार्थ जेजून केला आमकां ताका म्हणटा कुरपा, तेजी दोळ्याय ताका मिक्स करता, ते सगल्यो वस्तू आतां आमकां आमच्या दिसता ते डिणेन घडोवन येता. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. ओके, थँक्यू ब्रदर. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू जीजस. सोजमाले तांकांय प्रॉब्लम आसली, ते बायलेकूय न्हू, ते आखी परतो टायमपासाक भोंवन आसले जेजू बरी. तांकां कितें तरी प्रश्न आसले, आमकांय प्रश्न आहा, पूण तो प्रश्न तो सुटावो खंय आसा, तेज्या उतरान आहा. आनी ती कशे भाशेन आमकां दिल्या, तेजे कुरपेन तेजे दोळ्यान. पूण ती कुरपेन आसून ती कुरपेत उत्तेली, आमी भावार्थ आमचो भावार्थ ते कुरपेन मिक्स करिना जाय. ते बायलेन कितें केलो, आपलो भावार्थ जेजू म्हणल्यार ती कुरपा, जेजू म्हणल्यार ती देवाचो मोग, ताका हात लायलो तेन्ना ती शक्ती पदवी ती दिसून येयली. हालेलुया. थँक्यू जीजस. देव तुजे पेकोणी करपाचो ना, देवान ऑलरेडी पेकोणी आमकां दिल्या. आतां भावार्थाचें उतर कितें जालें, जेजूच्या गायने हांव बरी जाल्या, आनी हांव बरी जाल्या म्हणून हें पळय म्हाजे भितर दुयेंस आसलें, देवाची कृपा म्हणटा, देवाची दोळ्याय म्हणटा, हांव देवान म्हाका आपली पदवी दिल्या आनी हे सिमटमाक हांवें हुकूम घातला आनी दुयेन उडयला. आतां हांव अर्गां दिता, हांवूय कितें उलयलां पळय तें दुयेंस खंय आहा, दर्यान आसा. प्रेज गॉड. एका म्हणटा स्वत मानप, एका म्हणटा भावार्थाचें पोजिशन घेवप. प्रेज गॉड. आनी एक एग्जाम्पल दिता. तुमी आतां जेवणाक वयता न्हू, सेलिब्रेशनाक वयता, काजाराक वयता, बड्ड्याक वयता, तेन्ना जेवणूय आसता थिंगा न्हू, जेवणूय आसता न्हू, बुफे आसता. आतां बुफे घातलेलो आहा, तो बुफे घातलेलो आहा, तुका आपयतना सांगता, बाबा हांवें मातशें थोडें रांदलां, तूं जेन आसतना मातसो गारो वचून जे. हांवें म्हणटा ना न्हू, आमी काजाराचे तरी चिंतप पळयत, एटलिस्ट एक वरस पयलीं तरी काजार जाला तुज्या फॅमिलीन न्हू. तुमी फाल्यां चिंतलें फाल्यां काजार जाया आनी मागीर आयज सान सगळें रेडी केलें, प्लॅनिंग केलां, एटलिस्ट एक वरस तरी केलां आसत, हॉल बूक केला, हें केलां तें केलां, सगळें कित्याक केलां, सगळें बरें जावंक जाय. करेक्ट. तेच भाशेन जेजून पळय आमचे बद्दल केला, केन्ना केला जायत, केन्ना ती तयारी केलेली, संवसार घडून येवच्या पयलीं. म्हणजे ह्यो सगल्यो वस्तू आमकां जाय म्हणून देवाक केन्ना खबर आसल्यो, संवसार घडून येवच्या पयलीं ही येवजण देवान ही मांडून देवान दवरलेली. आनी आमी पळयता ही मांडून दवरल्या केन्ना, 2000 वर्सां पयलीं. जो कितें आमकां गरज आहा ती देवान केन्ना मांडून दवरल्या, 2000 वर्सां पयलीं. आमी आमच्या मामीन डॅडीन पासून चिंतूंक पासून नासले, तें सोडून घाल, आमच्या घरा पायन पासून चिंतूंक नासले, आमी ह्या संवसारान येतले म्हणून. पूण देवानी मांडून दवरलेले. आतां तें म्हाका आपयलें, तुजें कोण तरी काजार आहा, तुमगेर कोणाय काजार आहा, तें म्हाका आपयलें आनी म्हाका तें सांगलें, बाबा तूं येताय तो बरो आहा, 9 बुफे ओपन करपा आतां, तूं 8:30 वच. हय सांगलां. ओ तूं कितें म्हणटली, जेवून वच. आनी हांव 9 मातसो भायर सरलो कसो दिसलो, तूं म्हणटली हे तूं वयताय जेवून वच म्हणटली की ना, कित्याक म्हणटली, कित्याक म्हाका तुका जाय, म्हाका फकत काजारान डान्स नाचलेलो आनी मातशें कितें केलेलें ओ मातशें वीश केलेलें तितलेंच न्हू, पूण जेवण जेवन दादोस परी जावत तूं ह्या जाग्यासान गेल्लो. आतां 1 वर्स पयलीं कितें केलां, तें केटरर हाडलाय, बँड सिलेक्ट केलाय, बँड सिलेक्ट करून ते आतां कांतारांय सिलेक्ट करता. हे सगळें तयारी केल्या कित्याक, मोगाक लागून. मोगान तूं सगळें अरेंज केलाय
आपल्याचे कोण अपुरबाची धूव आहा हो चेडो आहा तेज्या काजारान तूंय इनवॉल्व जावपाक. प्रेज गॉड. तेच भाशेन सगळो बुफे पळय आहा, सगळे आयटम आहा, सोरपोतेल आहा, हें तें आहा, सगळें आतां जिबेत मातशें उदक येतलें, पुलाव आहा, हें तें सगळें आहा, तें सगळें आतां बरें मांडून दवरलां. आनी मागीर 9 तें आतां बुफे ओपन केलो. आतां 9 ओपन केला, तूं बसून रावतलो? तूं बसून रावतलो? ओ तूं रावताय येवं न्ही, तेका मातशें सांगो न्ही, तेका सांगो न्ही, तेका सांगो न्ही, मागीर हांव वयता बुफेर. तितल्या म्हणसर ती जेवण गेली. आनी मागीर तूं जेवंक ना रे? ना तुका रावतालें न्हू. आमचें मागणें अशें जालां, आमी रावता ती सिमटम वचोसर. हांव पेकोणी जाल्यार सांगना पळय ती, आमी रावता आमी आमच्या देवान मागणें आयकोलें जाय तो ना पळय तें. कित्याक आमकां जेजू फिजिकली येयलोलो जावं आनी सांगूंक जाय, बाबा खरेंच तुजें हांवें मागणें आयकलां, तूं म्हाज्या गायनी तुजी पेकोणी मेवल्या. आमकां तशें जाय आन्सर. पूण देव कितें म्हणटा, बुफे म्हणल्यार म्हाजो सगळी दोळाय, म्हणजे सगळी म्हाजी कुरपा म्हाज्या भावार्थान थिंगा वचोंक जाय आनी सगल्यो वस्तू थंय आतां घेवंक जाय. देवान कितें मांडूंक जाय आसलें तें सगळें मांडून आमकां दवरलां. खूंय आहा? आत्मीक वाठारान आहा. तो बुफे ऑलरेडी रेडी आहा. तो कशे भाशेन तो बुफे रेडी केला? मोगान. आनी हांव भावार्थान तें म्हाजें पावल घेवंक जाय, ती प्लेट घेवंक जाय, सगळें घेवंक जाय, आनी तें जेवण घेवंक जाय, म्हाज्या पोटांनी घालूंक जाय. आं प्रेज गॉड. हे सगळो मेनू ऑलरेडी दवरलेलो आहा. मेनू म्हणल्यार देवाचें उतर. आतां समज तरी तुका सोरपोतेल जाय ना, सोरपोतेल सोडून घाल, चिकन जाय. चिकन जाय, चिकन. आनी चिकन मंचुरियन जाय, आनी त्या बुफेचें चिकन मंचुरियन ना. आतां कितें करतले? दिमी घालतले, रोड घालतले. प्रेज गॉड. आमी थोड्यो आमचे मागणी हूंय जालेले आहा. देव म्हणटा अशे भाशेन मागणें करूंक जाय. हांव म्हाजें जाल्यार कितें आतां थिंगा चिकन मंचुरियन ना, हांव मागता थिंगा. माग आनी मेळटलें. चिकन मंचुरियन ना, खंयचें मेळटलें? मागीर चिकन मंचुरियन जातलें थिंगा? देव पोत्तो येतलो? जेजू पोत्तून येवपाचो खोसार? आं ना जाल्यार ना, आहा जाल्यार तें तुजें. प्रेज गॉड. पूण आहा म्हणल्यार केन्ना कोता? मेनून आसूंक जाय तें, बायबलार आसूंक जाय तें. प्रेज गॉड. आतां फॉर एग्जाम्पल म्हाका दुसरे बडे काजार जावंक जाय, म्हाजी बायल आहा अजुनूय. हालेलुया. ओके, म्हाजी सोडून घाल, म्हाजी बायल आयकता आसतली. आनी कोणाक काजार येतो आनी तेका दुसरे चेडू मानला, आनी तो भावार्थान सोत मानता की म्हाजी बायल जाली. कित्याक मार्क 11:24 घाल्ले? मार्क 11:24 घाल. हांवें सोत मारल्या न्हू, त्या दादल्यान सोत मारली, ती बायल म्हाजी. बायल तेजी जाली? कित्याक? मंचुरियन ना मेनूचेर. Therefore I say unto you, what things soever you desire, when you pray, believe that you receive them and you shall have them. त्या बायलाक दुसरी बायल जाय. मंचुरियन ना मेनूचेर, दिमे घालून काय फायदो ना. तुजी बायल आहा तीच बेस्ट. देवाची येवजणे प्रमाणे देवान समज करून दवरूंक ना, ती वस्त मागपाची न्हू, काय फायदो ना. तुजो भावार्थ आसून पासून ती तुका मेवपाची ना. हालेलुया. भावार्थ केन्ना उजार जाता? जी वस्त ऑलरेडी देवान दिल्या ती तूं माग, तुजी जाली म्हणून, आनी तूं ती घेतलोय. घेतलो म्हणजे तूं अणभवतलोय. हालेलुया.
सो भावार्थ कितें कोत्ता कुरपेन पळय केला देवान ते वस्तूक पोजिशन कोत्ता आनी ज्यो वस्तू देवान ऑलरेडी तयार केल्या तूं आतां त्यो वस्तू तुजे जिणेन जियेता. हालेलुया. थँक यू जीजस. बोक्साणें देव दितलो. भावार्थ कोणें म्हणलें तें? प्रेज गॉड. म्हणजे भावार्थाचें मागणें कशें सांगलें आतां? हांव तुका आर्गां दिता जेजू, हें म्हाका खबर नासलें पूण हांव स्वत मानता तें म्हाका भोगशिलां म्हणून. आनी ह्या भोगसण्या खातीर ह्या मोगा खातीर हांव तुका आर्गां दिता. प्रेज गॉड. ना जाल्यार तूं चिंतून पडटलो, अरे बाप रे, हांव आतां 50 वर्साचो आहा वो 40 वर्साचो 30 वर्साचो आहा, 1 to 30 कितलीं पातकां केल्यां तें कोण उगडास धरतलो? प्रेज गॉड. देवाचे नदरेन धाकटें जावं व्हडलें जावं पातक म्हणल्यार पातक. एस आहा पळय तीच एस सुद्दां. SIN सीन न्हू, आनी एसूय घातल्यार थिंगा सीन जाता पूण तें सीनूच. सिन्स म्हणटा पळय, पातक म्हणटा पळय तें किरमी कितें म्हणटा मर्डर केले आनी फोटी मारले एकूच जालें तें. देवाचे नदरेन तेका पातकूच म्हणटा, तेजो स्पेलिंग बा चेंज जायना. देवान म्हणल्यार पातकां भोगशिल्लीं म्हणजे सगलीं भोगशिल्लीं. ऑल सिन्स आर फॉरगिवन. हांवें वाचला न्हू 2 स्क्रिप्चर. वाचूंक ना? आगे म्हाका हुई कित्याक पळयता गे? सोजमला न्हू, सोजमता कितें तें सोजमला. प्रेज गॉड. हालेलुया. सो आमकां देवान आतां सांगलां भोगसात. हेचो मिनींग कितें? देवान आमकां ऑलरेडी ती कृपा दिल्या, आमकां ऑलरेडी ती दयाळाय दिल्या. आमच्या भावार्थान आमी आतां दुसऱ्यांक भोगसूंक जाय. कोणाचे नदरेन? आमकां ऑलरेडी भोगशिल्या म्हणून. मागात. कित्याक? केन्ना? हें उगडास धरून, हें मनान धरून आमकां जी आमी वस्त उलोवपाची आहा ती आर्गां दिवन आमकां दिल्या म्हणून आमी देवाक वाखाणूंक जाय आनी ती आमची वस्त आमकां पळय दिल्या ती ओणभोवंक आमी शिकोवंक जाय. हालेलुया. थँक यू जीजस. ओके, आनी कितें क्वेश्चन आहा? ओके, तुजो पार्ट तुवें केलोय. देवान कितें सांगलां? बोगस ताका. तूं कित्याक भोगशिताय ताका? देवान तुका सांगलां म्हणून ओ तुका खबर आसा देवान तुजे भितर कितें केलां तें? कितें खबर आसा तुका? ना 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 ना, तुका कितें खबर आसा? भोगशिल्या आनी तो भोगसोणें दिवपाक तो मोग तुजे भितर ऑलरेडी आहा, तेका लागून तूं भोगशिता. आतां तुजो फोकस खंय आहा? तूं भोगशिता तेजेर आहा ओ देवान कितें केलां तेजेर आहा? जेन्ना हो फोकस देवान कितें केलां तेजेर उत्ता तेन्ना म्हाका पडलेलें ना तो म्हाका भोगशिना तें. हालेलुया. सोजबले, हें प्रश्न तुमकांय आसलो. हांवें म्हाजे सुनीक भोगशिलें पूण म्हाका सून आजून पासून भोगशिना. तुका कोणें सांगलां तें भोगशिना तें तुका पडलेलें आहा? तें पवित्र आत्मान तेजे भितर. तुजें रिलेशनशीप तुजें आनी पवित्र आत्म्याचें सांगता. पवित्र आत्मा तुका सांगता तेका तूं बोगस, तुजें काम तूं कर. तूं पवित्र आत्म्याचें काम तेजे बद्दल कितें करूंक वयताय? पवित्र आत्म्याक तेजें कितें काम करूंक जाय तो करतलो. प्रेज गॉड. हालेलुया. तेका लागून कितें म्हणलां? देवाची काकूट, देवाची दोळाय सगळ्या मनशा काळ येयल्या पूण सगळे सोरवण मानून घेवचे ना. ते मानून घेतली तुका फायदो.
पूण जेन्ना तूं हे मोगाचें जिवीत जियेताय तुजे जिणेन बरेपण तो मनीस पळयतलोच. आनी जेन्ना तो मनीस तुजे जिणेन तुजो फोकस मेरी भाशेन आलोंक ना, जेजूचेर धरून रावली ती. आतां मेरीनूय हें चिंतून येतालें न्हू, म्हाजी भयण घडये चिंता काय हें उठोन गेल्यार बरें काय. हय चिंतलें मेरीन? हय चिंतलें ना. कित्याक तेजो दांड मनूय आहलें जेजूचेर. ज्या मनशाची दांड मन जेजूचेर आसता तेजे भितर शांती आसता, वजें आसना. हें वजें तेणें बोगसूंक ना म्हाका, तेणें कितें करूंक ना, तें वजें घेवन कित्याक म्हाका भोंवंक जाय. म्हाका सुटका मेवली. प्रेज गॉड. आनी जेन्ना तूं हें मोगाचें जिवीत जियेताय दुसरो मनीस तुज्या जिवितांत जेजू पळयता. तेका म्हणटा भावार्थाचें जिवीत. हालेलुया. आमी आतां चिंतायचा ब्रदर तूं पळय म्हणटा न्हू हें हांव करीत हा रे, पूण जायना. प्रेज गॉड. आयच्या दिसा तें वजें काड आनी सायडून उडय. आनी इतलेंच म्हूण म्हाका सोजमलें सगलें वजें ती घेवन गेलाय आनी म्हाका साबार भासांनी बोल्लाय, तुज्या मोगान ती म्हाका बोल्लाय. आनी हें हांव तें जिवीत तुजेर नदर दवरून हांव आतां चलतां आनी हांव आर्गां तुका दितां. काबार. हालेलुया. ओके सगळीं उबी राया. आनी सगळे दोळे धापया आनी आमी आतां कितें शिकल्या तेजेर नियाळ करया. जेजू कुसार पळयात आनी आमी आतां पळय शिकल्या देवाचें उतर परगोड जाला. पवित्र आत्मो जोण एकल्याशी आतां उलयला आनी आमकां स्पश्ट दाखोवन दिला आमी खंय चुकल्या ती. देव आतां आमकां बक्षिपाचो ना, देवान ऑलरेडी आमकां बक्षिल्या. आमची आदलीं आतांची आनी फुडाराची पातकां देवान सगलीं आपल्या पवित्र रोगतान धुवन काडल्या. वो पवित्र आत्मा आमचे भितर आसा आनी हेंच सोद बोगोर बोगोर आमकां तेजी यादना तो दिता, रिमायंड तो आमकां करता. हांव तुजे भितर आसा, हांव तुजे बरोबर सदांच आहा, हांव केन्नाच तुका सोडचो ना. सगल्या पिडेंतलो सोडोवपाक पवित्र आत्मो जेजूची खबर आतां तुमकां सांगता आनी तो सांगता तुज्या गायांक लागून, तुज्या दुयेंसाक लागून हांव त्या खुर्सार गेला. तुज्या फारीकपण दिवपाक हांव खुर्सार गेला आनी म्हाज्या गायांनी ही पेकोवणी हो बुफे हांवें तयार केला. आतां ह्याच जाग्यार आसोन ह्या भावार्थान त्या पोजिशनान तुमी वसात. पळयात ते जेजूक खुर्सार आसा तो. ह्या भावार्थान तूं त्या पोजिशनार गेलाय आनी तूं पळयताय तेजे गाये तूं पळयताय, तेजे रोगताक तूं पळयताय आनी ह्या भावार्थान तूं सोत मानताय सगळी तुजी पेकोवणी तुज्या कुडीन भितर सोदता. सगळे तुजी आदली चिंतना, वायट चिंतना, मेळी चिंतना त्या रोगतान जेजून धुवन काडल्या ते. आनी हें सगळें रोगोत जेजूचें रोगोत तुज्या कुडीन आतां भितर सरला, तुज्या दोळ्यांनी भितर सरला, तुज्या आडांनी भितर सरला, तुज्या पांयांनी भितर सरला, तुज्या पाटीन भितर सरला, तुज्या कोण्यान भितर सरला, तुज्या चिंतनांनी भितर सरला आनी सगळें तें धुवन काडलां. तूं त्याच जाग्यार जेजूक खुर्सार मारल्या त्याच जाग्यार ह्या भावार्थान तुमी थिंगा त्या जाग्यार आतां
आसात. आनी जितले तुमी चिंतना जेजूक पळोवन ताका आर्गां दियात. सॉफ्टली आर्गां दियात. आर्गां तुका जेजू. जेजूक पळयात आनी आर्गां दियात. आर्गां तुका जेजू. ते म्हजी सगळीं पातकां भोगशिले. कसलेंच पातक तें तुज्या उगडासाक हाडिनाय. तुजो मोग म्हाज्या काळजान ती ओतयलाय. म्हाजी सगळीं वायट तें धुवन काडलें आनी म्हाका नवो केला. म्हाजी चिंतनां सगळीं तुजे बोळेपणान बोल्ल्यात. आनी नवें कितें शिकलां. म्हाका तें सोजमायलाय. म्हाका थोड्यो वस्तू सोजमो नासल्यो त्यो आतां आयच्या दिसा हांव सोजमोला म्हणून सोत मानता. म्हाका खरें भावार्थाचें जिवीत कशे भाशेन चलोंक जाय हें हांव शिकलां. हें सोत मानता. ताका लागून तुका आर्गां दिता. हांव कितें मागोंक जाय, कशे भाशेन मागोंक जाय, खंयचे नदरेन तुज्या बोळान तें म्हाका कृपेन तें घडून हाडलाय, दिलाय, मोगान दिलाय म्हणून त्या पोजिशनान हांव सोत मानता आनी तुका आर्गां दिता. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. सोपें आहलें. प्रेज गॉड. ही शिकवण आदाराक पडटा. प्रेज गॉड. सगळे आमी आतां हिंगा सेशनां जातले हे नदरेन जाले ते नदरेन आर्गाचे नदरेन सोजमोया. प्रेज गॉड. कोणाक कितें हिंगा दूख आहली, शोल्डर कोणाक पेन आहलो अजून पासून हा गेलो न्हू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. थँक यू जीजस. आनी कोणाक गोमटेन कितें दूख आहली? यू हॅड गेली. प्रेज द लॉर्ड. थँक यू जीजस. एनीबडी एल्स हॅड एनी? आनी कोणाक कितें आहलें? यू हॅड अ चेस्ट पेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Anybody else who had some kind of heaviness has left? मातशें कितें जोड आयकूं आहली ती गेल्या. You had? Praise God. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. आनी कोणाक कितें सांगूंक जाय? कितें उणभवलां तें सांगूंक जाय? या. सोरोप कळ्ळें, घट धरताले ते आयकोन तुजी शिकवण मातशें लो कळ्ळें जालें. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. So देवाक आमी आर्गां दिया. ह्या वेळा पासत आमकां देवान आमकां सोजमायली. आमी तुका आर्गां दिता जेजू. ह्या सगळे बरे भाशेन आमकां तें सोजमायलें. पवित्र आत्म्या तुका आर्गां दिता की आमी शिकल्या हें आयकोंत न्हू पूण आमी दिसा दिसपटी आमी वेव्हारान घालता आनी तुज्या दोळ्यान आनी कुरपेन आनी तुज्या मोगान आनी भावार्थान आमी आमच्या भावार्थाच्या पावल तुवें ज्यो वस्तू केल्याय तेजेर आमी नदर धरून आमी तुका भावार्थाचें मानवलेलें जिवीत आमी जियेता
म्हणून आमी तुका आर्गां दिता. थँक यू जीजस. वी मेक दीस